प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आम्ही सुरवातेक मागणे करूया. अर्गा तुका बापा, वकाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर, आणि जी सगळी भाव भयणां आमची हिंगासर एकटवल्या, तुवें जोण एकल्याक हिंगासर नाव घेवन तुवें हिंगासर हाडलें बापा. ती बेश्टीच हिंगर हाजीर जावंक ना, पूण तुजो आवाज तेंच्यांनी आयकला आणि त्या आवाजाक लागून आयज ती हिंगासर आसा बापा. आम्ही तुका अर्घ दिता बापा. आम्ही तुका वाखाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर, सगळ्या देण्या खातीर आणि सगळ्या बेसावा खातीर बापा. जो तुवें आमकां अधिकार दिलाय, तो अधिकार आम्ही घेवपाक, आमच्या जिवितान आम्ही अधिकारान उलोवपाक तुवें आमकां ही पदवी दिल्याय बापा. आणि ही पदवी आमच्या भितरूच आसा. आम्ही तुका अर्घ दिता बापा. आम्ही तुका वाखाणटा. सुरवातेक जेन्ना तुवें आमकां रोचल्याय, तुज्या सारकिली रोचल्याय बापा. ये घडये बापा, तुवें आमकां जोण एकल्याक हिंगासर फावो केले तुजें उतर आयकोंक. कित्याक भावार्थ येता आमकां उतर आयकोन आनी आयकोन. येद्या वक्तार बापा आमी हिंगासर तुज्या हाजीरपणान हा. तूं हिंगासर हाजीर आसा म्हणून आमी सत मानता बापा. आनी जें कितें तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय तें तुजें उतर धोनिया, उजवाडाचें उतर धोनिया. आमकां दिसता जायत्या वाठारांनी आमच्या काळोख आसा, पूण तो आमी काळोख उलयना जावंक, पूण तुजें उतरूच बापा जें उजवाड, तूच जावन आसाय उजवाड, आनी तूं आमचे भितर वस्ती कोत्ताय बापा. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाखाणटा. पयले सुवातेर आमी तुका वाखाणटा बापा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगळ्या बेसावांनी भरल्याय. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सुभामपणाचें जिवीत फावो केलाय बापा. चोर आजून पासून येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक बापा, पूण तुजो पूत येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. आनी हें जिवीत बापा आमकां फावो जाता फकत तुज्या उतरांतल्यान. कित्याक हें उतरूच जावन आसा जिवें, हें उतरूच जावन आसा सोडसोडीत, हें उतरूच जावन आसा दोनी वद्दान पाजलेले तलवारी भाशेन. जूय खूंय आमकां आजून पासून आमच्या मनान झूज जाता, आमच्या मनान दुबाव येता, आमच्या मनान प्रश्न येता, त्या प्रश्नाचें उतर फकत हें तुजें जिवें उतर धोनिया. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाखाणटा. आमी अर्घ दिता बापा ही स्वाते खातीर, या गोराब्या खातीर, जे भाशेन ताणें ही स्वात तुजें उतर परगटूंक भेटयल्या बापा. आनी ह्या येता त्या वर्सा, नव्या वर्सा हिंगासर जागो आसतना बापा, हिंगासर तुजी पर्जा येवन तुजें उतर आयकतली बापा. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाखाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर. हे पदवेचें उतर तुवें आमकां दिलाय. हे उतर उलोवन कशे भाशेन आमच्या जिवितांतले प्रश्नांसून आमी भायर सरोंक जाता तें तूं आमकां खात्री दिताय बापा. आमी तुका अर्घ दिता सगळ्या आमच्या भावा भयणां खातीर. हिंगासर जी तुवें आपोवन हाडल्याय तेंकां तूं आयज रित्या हातींनी धाडचो नाय बापा, पूण तुजें उतर कशे भाशेन काम करता, तुजें उतर कशें दोनी वद्दान पाजलेले तलवारी परस इतलें धारेचें तें तूं आयज तेंकां कळीत कोत्ताय बापा. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाखाणटा. आनी आमी तुका दिनवासता बापा. कित्याक सगळे परिस्थितीन आमी फकत तुका अर्घ आनी वाखाणणी दिवपाक जाय बापा. तीच आमचे कडेन घडना, तीच आमचे कडेन जायना, कित्याक आमी आमचेरूच पातयेल्या बापा. आमी आयज बापा एक डिसिजन घेता जो तुवें आमकां आदारी दिलाय, जो तो आमकां शेराती तुवें दिलाय, तो रावला आमचें उतर आयकोंक, कित्याक तोच घडून हाडटा. पूण जेन्ना आमी हे काळोखाचें उतर उलयता, सैतान घडून हाडटा बापा. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाखाणटा. जें कितें तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय बापा, तें सगल्यांक बऱ्याक पडटा आनी बऱ्याक पडलेलें आसा म्हूण हांव तुका अर्घ दिता बापा. आदी फुडेंच हें उतर म्हजें न्हय, पूण तुजें उतर धोनिया. म्हजें तोंड तूं उजार कोता येद्या वक्तार तुजें उतर उलोवपाक. म्हजें कांयच न्हू, फकत तुजें उतर धोनिया. आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका वाखाणटा. जें उतर म्हज्या तोंडानसून भायर सरतलें तें जावन दी तुजें उतर धोनिया. आनी आयज आमी जें कितें वजें घेवन आयल्या हिंगासर, तें वजें आनीक आमकां ह्या नव्या वर्सान व्हरोंक नाका बापा.
पूण येद्या वक्तारूच जेन्ना ह्या उतराची परगोटणी जाता त्याच टायमार तुझ्या हाजीरपणान दर एकाच्या जिवितान आमच्या एक माउंटन जाला ओ एक खडप जाला ते त्याच वक्तार मेल्ट जाता म्हणून आमी तुका आर्गां दिता बापा. कित्याक तुझें उतर म्हणटा एवरी माउंटन मेल्ट्स लायक वॅक्स इन युअर प्रेझन्स लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sugli कशी आहात? Blessed, anointed. Blessed, anointed. कितले जाणां blessed, anointed? Thank you, Jesus. कितल्या जाणांक दूख आहा कुडीन? कितल्या जाणांक त्रास जाता? कितल्या जाणां कडेन दुयेंस उलयता? दुयेंस आमचे कडेन उलोवंक जाय वा आमी दुयेंसा कडेन उलोवपाक जाय? आमी दुयेंसा कडेन उलोवपाक जाय न्हू, कित्याक ही पदवी हो अधिकार आमकां दिला. आनी केन्ना दिला? काल 2024 वर्सां पयलीं सुरवातेक सावन हो अधिकार आमकां दिलेलो आसा. पूण कितलो काय आमी तो अधिकार घेतला? आमी चुकल्या जायते फावटी. इवन जेजुबारी जेन्ना ताजे शीस आसलेले तांकांय आगोड जाताले स्वत मानपाक. जेजू आसोन आमच्या कडेन फकत तेजे उतर आहा, आमच्या कडेन आनी कितें एविडन्स आहा? पूण ते उतरान बरयला म्हणून आमी स्वत मानता. पूण जायते फावटी आमी त्या शिसा भाशेन जाता न्हू. आमकांय दुबाव येता, आमकांय मनान चिंतना येता, जातलें गाय जावचें ना गाय, हांव त्या कोश त्रासांसून भायर सोदतलें गाय, वो म्हजें जिवीत भर ते कोश त्रास हांवें सोसूंक जाय. आमच्या खूब जाणांची परिस्थिती अशी जाल्या जिवितान की आमकां दिसता जें कितें आमच्या जिवितान आतां चालू आहा ते सदां सासणांक तोखतात असले. पूण सासणांक तोखतात असले कितें? देवाचें उतर. हे उतर आमकडे ना म्हणून, हे उतर ना जावन, ह्या उतराची वळख ना जावन आमी फकत आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच हुसक्यांनी, आमच्याच दुयेंसांनी, आमच्याच प्रश्नांनी, आमच्याच प्रॉब्लेमांनी आमी गुल जाल्यो. जरी तर आमी तयार आहा आयच्या दिसा हे उतर आयकोंक आनी हे उतर सांगता ते आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक, जाल्यार आमचें जिवीत जे भाशेन आमी जियेतालीं वा आमच्या जिवितान कितें प्रश्न आसले ते प्रश्न आनी उरचेच ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कित्याक ही पदवी उलोवपाची, अधिकार घेवपाची जण एकल्याक दिल्या. फकत म्हाका दिल्या? फकत सिस्टरीक दिल्या? फकत हे सिस्टरीक दिल्या? तुमकां दिल्या? प्रेज गॉड. तुमचे वय म्हटला तितूनच जेजू कारगा. देव आमकां आमचे वय म्हणटा तें पळयना, पूण आमचे काळीज पळयता. देव सदां तयार आसा आमकां बऱ्यांतले बरें फावो करपाक. आनी तेजें उतर म्हणटा की देवान आमकां ऑलरेडी आशिर्वादीक केल्या, आमकां सगळ्या आत्मीक बेसावांनी देवान बोल्ल्या. पूण ही बेसावां अजून पासून आमच्या जिवितान आमी अणभवना व अजून पासून आमकां ती दिसती पडना, कित्याक ती आमच्या आत्म्यान आसा. पूण ज्या दिसा हांव हे उतर उलोवपाक एक निर्णय घेता, एक डिसिजन घेता आनी हे उतर कशें सुरवातेक सावन आसलें, कशें हें उतर देव हें उतर उलोवन कशे भाशेन तेणें स्वर्ग आनी संवसार रचलेलो तेन्ना काळोख आसलो, कशे भाशेन तो उजवाड उलयलो. तीच पदवी, तोच अधिकार आमकांय दिलेलो आसा. पूण जायते फावटी आमी विसरतात न्हू. पयलेच आमी जेन्ना उतरान येता आमी सगळीं संतोश भरीत आसतात. पूण जेन्ना कितें आमच्या जिवितान भितर सोदता, एक दुयेंसूच म्हणया वो एक कोश त्रासाचें जिवितूच म्हणया, भितर सोदता तेन्ना आमी तयार आसा संतोश भरीत रावपाकूच? कित्याक आमकां रावंक जायना? प्रेज गॉड. नोयेशें आयकोंक न्हू. कित्याक आमचे जिवीत भर आमी फकत भिरांतेन जियेल्या, आमचे जिवीत भर आमच्या जिवितान कितें घडटा तेजेरूच आमी नियाळ केला. सारकें न्हू? पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा जोशुआ 1:8? समोर तुझे पुस्तक सदांच तुझ्या वटांचेर आसून दी. म्हटल्यार कितें? तुझ्या तोंडार आसून दी. दीस आनी रात म्हणटा. आहा गाय हें उतर आमच्या तोंडार, आमचे वटांचेर आसा गाय? सगळ्या परिस्थितीन आसा गाय? आमकां आर्गां देवाक दिवंक केन्ना सोंपें जाता?
तेन्ना आमी खुशाल आहाय तेन्ना. खुशाल आहा तेन्ना न्हू आमची बरी कामां सारकी जाग्यार पडल्या सगळे आमचे बरेपण जाला तेन्ना आमी आर्गां दिता म्हटल्यार आमी कोण सोत मानता तसली मनशां जाल्या. पूण देवाचें राज कशें चलता दिसती पडटा. दिसती पडना तशें. हे उतरूय आमकां दिसती पडना पूण हे उतर बरयल्लें आहा आनी हे उतर जेन्ना आमी आपणायता हे उतर जेन्ना आमी स्विकारता हे उतर जेन्ना आमी उलोवंक लागता आयकोंक लागता आनी ह्या उतराचेरूच आमचें दान मन दवरता तेन्नाच हे उतर काम करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी जेन्ना आमच्या जिवितान दुयेंस येता तेन्ना हांव जाणा म्हाका अधिकार दिला हांव जाणा म्हाका पदवी आसा ही पदवी म्हजे भितरूच आसा पूण हांव ती पदवेन उलयता काय देवाचें उतर हांव अधिकार तो उजार कोत्ता काय दिला तो अधिकार आमकां फुकट दिला आमी पयशे भरल्या ना. प्रेज गॉड. आमकां एक फुकट देणे देवान आमकां तो अधिकार दिल्लो आसा पूण तो फुकटूय दिवन आमी उजार करिना. अशें दिसता केन्ना केन्ना म्हाका की जरी तर देवान आमकां फारीक करूंक लायिल्ले जाल्यार आमकां मातसो चिमटो येता आसलो न्हू फारीक केल्या करया उजार पूण देवान आमकां सगळें फुकट दिला. कित्याच आमकां अशें ना की आमी फारीक केला आमच्या पातकांचे फारीकपण पासून देवान आपल्या पुता उदेशी केला फुकट केला. आनी आमकां कितले त्रास जाता दुसऱ्यांक बगसूंक कित्याक आमकां अजून पासून जाणवाय येवंक ना आमी अजून पासून स्विकारूंक ना जेजून खुर्सान आमचे पासत कितें केलां पळय तें आनी कशे भाशेन केलां पळय तें. पातकांचे बक्षणे दिला आमकां बक्षिल्ल्यान पूण कशे भाशेन बक्षिल्ल्यान आपल्या रोगता उदेशी आपल्या रोगता उदेशी ताणें आमच्या पातकांचे फारीकपण केलां म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो टू जेनेसीस 1:1. हे आमकां गरजेचें आमकां दिसता आमी हें खूब आमी जाणाव पूण जाणाव जाल्यार आमी हो अधिकार घेवपाक जाय न्हू. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी वादळाक सांपडटा आमच्या जिवितान अदृश्ट येता तेन्ना आमी हे उतर उलोवपाक जाय जे भाशेन देव उलयलो. रीड. अरंबाक देवान सोर आनी प्रितूम रोचली. अरंबाक देवान स्वर्ग आनी कितें रोचले प्रितूम रोचली. प्रितूम रोचली. अरंबाक थावन म्हटल्यार कितें सुरवातेक थावन म्हटल्यार सुरवातेक देवान स्वर्गूय रोचलो आनी प्रितूम रोचली. फुडें वाच. पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. कितें नाशिल्ले आकार. आकार नाशिल्लो. आकार म्हटल्यार कितें शेप. शेप नासली सगळे अहें म्हळ्यार तेका आकारूच नासलो बेश्टे काळोखान भरलेले. फुडें वाच. सोमदीर काळोखान बुडलोलो. सोमदीर काळोखान बुडलोलो. बुडलोलो. सोमदीर कसो बुडलोलो काळोखान. काळोखान. सो सोमदीर तर काळोखान बुडलोलो जाल्यार देवाक कितें दिसतालें काळोखूच काळोखूच दिसतालो पूण देव कितें उलयलो उजवाड. उजवाड उलयलो. फुडें वाच सिस्टर. आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली. आनी देवाची शक्ती उदका वयर वसताली म्हटल्यार हो पवित्र आत्मो ही देवाची शक्ती म्हळ्यार पवित्र आत्मो आनी ह्योच पवित्र आत्मो आमचे भितर वस्ती कोत्ता. हीच देवाची शक्ती आमचे भितर वस्ती कोत्ता. सुरवातेक सावन जेन्ना देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली आनी ही देवाची शक्ती तर उदकाचेर बोवाडे मारताली जाल्यार ती शक्ती आयज म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर जियेता. प्रेज गॉड. पूण ती शक्ती जियेता खरी वस्ती कोत्ता खरी पूण ते शक्तेक आमी उतर उलयता काय कित्याक उतर उलयनासतना ती शक्ती काम करिना. देव जेन्ना पवित्र आत्मो जेन्ना बोवाडे मारतालो उदकाचेर काळोखूच आसलो पूण जेन्ना देव उजवाड उलयलो तेन्ना कितें जालें उजवाड जालो. जे कितें उतर देव उलयलो ते पवित्र आत्म्या उदेशी घडोवन येयले. प्रेज गॉड. नाल्यार तेका काम नासलें तो बेश्टे बोवाडे मारतालो पूण जेन्ना देव उतर उलयलो तेन्ना उजवाड जालो. प्रेज गॉड. फुडें वाच. देवान म्हणले देवान म्हटले उजवाड उजवाड जावं जावं आनी उजवाड जालो. आनी उजवाड जालो. आता अरंबाक थावन स्वर्ग आनी प्रितूम रचल्या म्हणटा. ओके. प्रितूम आनी स्वर्ग रचल्या तेन्ना कितें आसले आकार नासलो काळोख आसलो आनी सोमदिराचेर पवित्र आत्मो झोपय बोवाडे मारतालो. आता तो बोवाडे मारतालो काय घडोवन येवंक ना. आता देव
देवान काळोख पळयलो, देव कितें उलयलो? उजवाड उलयलो. उजवाड उलयलो. कितें म्हटलें देवान? उजवाड जावं. उजवाड जा म्हटलें, ओ काळोख तू पळयलो उजवाड जा. ना. उजवाड उलयलो. आमच्या जिवितान आमी कितें उलयता? आमच्या जिवितान आमी कितें उलयता? दिश्टी पडटा तें. दिसती पडटा तें उलयता. आता देवाकूय दिसती पडटाले काळोख, पूण देव जाण आमचो सोर्गीचो बाप जाण जाणे म्हाका आनी तुका रोचला, तो देव जाण तर तो उजवाड उलयलो, जाल्यार म्हाका आनी तुका हो उजवाड कितलो उलोवपाक जाय? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमच्या जिवितान वो उजवाड आमी उलयना म्हणून आमच्या जिवितान परिस्थिती आशात अश्योच आसात. परिस्थिती फकत आमी तांकां एक बिराड कशें करून दिला आमच्या जिवितान रावपाक. जेन्ना आमी हे उजवाडाचे उतर उलयतली ते परिस्थितीक आनी आमच्या जिवितान रावंक जाता ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. सो देवान म्हटलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. आमच्याय जिवितान आमी तो उजवाड अणभवूंक सोदता जाल्यार होच उजवाड आमी उलोवपाक जाय. प्रितुमानी स्वर्ग रचलो, मागीर फुडें तितल्यान सोंपलें वो आनीकूय कितें रचलें देवान? संसार रुचीत येयलो. संसार रचीत येयलो. आता आमकां जे कितें जाय ते देवान पयलें निमाणें रचला. रायट. आमकां पयलीं रचल्या. ना. पयलीं आमकां कितें जाय तें रचलें. आमकां कितें जाय तें रचला न्हू. मागीर आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तो तेणें तें प्रोविजन केला, तें तर उलोवन तेणें घडोवन हाडला, जाल्यार आमच्या जिवितान उणेपण आसूं येता ना. मागीर आमी कित्याक उणेपण भोगता? हा, कितें दिसना? रचील तें दिसना. तेका लागून पवित्र पुस्तक वाचपाक जाय. दिसना पासून जाल्यार तू आयकता तें उतरान तुका भावार्थ येता आनी देवान कितें घडोवन हाडला तेजो तुका परिणाम फावो जाता. प्रेज गॉड. आमी तर हे उतर वाचिना, आमी हे उतर तर नियाळ करिना, आमी हे उतर तर आमच्या जिवितान आपणायना, जाल्यार आमच्या जिविताची परिस्थिती तशीच उरतली. आमकां जाय आमच्या जिविताची परिस्थिती तशी उरलेली? आमकां जाय जे भाशेन संवसाराक आकार नासलो, प्रितुमेक आकार नासलो, ते भाशेन आमच्याय जिवितान आकार नासलेलो कहो जावपाक जाय? आमच्या जिवितान कितें जाय? आमकां आकार जाय, शेप जाय. आमकां एक बरेपण जाय आनी तें बरेपण फकत ह्या उतरांतल्यान येता. आनी कशें येता? उतरांतल्यान येता. पूण कशें येता? आयकोन आनी आयकोनूय येता आनी उलोवंकूय जाय न्हू. कित्याक देव ती उतर आयकोंक रावोंक ना त्या टायमार. तो जाणा आसलेले उतर उलयलो. आमी आतां खंय चुकता? आमकां नियाळ जाता? आमी म्हणटा आतां वयता बायबलान सोदता उतर खंयचें उलोवपाक जाय. जरी तर हें उतर तर आमी आमच्या काळजान बाळगून दवरला, जाल्यार हेच उतर कसलीय परिस्थिती जावं, कसलेय प्रश्न जावं, कसलीय पिडा दुयेंस आमच्या जिवितान येवं, पूण हें उतर तर हांवें म्हज्या काळजान बाळगिलां, जाल्यार हेच उतर म्हज्या तोंडांसून भायर सरता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो हिंगासर आमी कितें शिकता? देवान रचून हाडलें स्वर्ग आनी संवसार, स्वर्ग आनी प्रितूम, पूण आकार नासलो. आता आकार नासलो म्हणून तो दिसती पडटा तें उलयलो? तें कितें जाय तें उलयलो. तर कितें जाय तें उलयलो. आमकांय जायतें कितें कितें जाय न्हू. आमकांय खूब वाठारांनी आकार ना कसो जाता. जावं ते आमचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम, जावं ते आमचे नोकरी, जावं ते आमचे कसारी जिवीत, जावं ते आमच्या घोराब्याची शांती, जावं ते कितेंय एक पिडा ती आमच्या जिवितान एक भितर सरल्या आनी आमकां दिसता आमकां आनी आकार ना. पूण जरी तर ते पिडेन पासून हांव तर देवाचे हे जिवे उतर उलयता, जाल्यार म्हाका पेकोवणी ऑलरेडी देवान दिल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमता. प्रेज गॉड. ओके. आता हिंगासर आमी पयला कितें रचलां पळय तें स्वर्ग आनी संसार प्रितूम, संसार. प्रेज गॉड. आता दुसरें वाच सिस्टर. उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काळोख आनी उजवाड दोशी केले. आता कितें केलें तेणें? वो उजवाड बरो आसा तो ताणें पळयलो आनी काळोख आनी उजवाड दोशी केलो. आता पयलो कितें आसलो? काळोख आसलो. उतर उलोवन कितें जालें? उजवाड जालो. आता उजवाडच आसा न्हू. आता उजवाड आनी काळोख तेणें दोशी केलो. पयलो काळोखूच आसलो, फायदो नासलो. आता उजवाडूच आहा, फायदो ना.
कित्याक दिसांनी रात जाय न्हू नाल्यार आख्खो दीस आमी उजवाडून आसतली केन्ना न्हिदपाचे प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो देवाक ते बरें दिसले आणि देवान कितें केले दोशी केले काळोख आणि उजवाड उजवाड फुडें वाच सिस्टर उजवाडाक दीस म्हूण आणि काळोखाक रात म्हूण देवान नाव दिले कितें म्हणटा उजवाडाक दीस दीस म्हूण आता वो उजवाड आणि काळोख ताणें दोशी केलो आता उजवाडाक ताणें एक नाव दिले कसले नाव दिले दीस दीस दिलो आता आमी कितून हा दिसान दिसान हा प्रेस गॉड आता 6:30 7 जातकूच आमी कितून वयता काळोखान काळोखान म्हळ्यार रात जाता सो हे बेश्टेच जायना हे देवान उतोर उलोवन घडोवन दवरला म्हणून आयज आमी तितून जियेता प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया फुडें वाच सिस्टर सांज आणि तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस सांज आणि सकाळ जाली हो पयलो दीस सो पयल्या दिसा देवान कितें रचले सांज आणि दीस आणि रात पहिले तेने उजवाड हा तो दोशी केलो न्हू दीस आणि रात आणि मागीर ताणें सांज आणि सकाळ सकाळ आणि सांज ताणें केली ते हे सगळे तेने घडून हाडले पयल्या दिसा आता दुसऱ्या दिसा कितें केलें देवान म्हणले उदकाचे 2 वाटे जावच्याक ताचे मध्ये मळब जावन आणि तशें जालें कितें म्हटलें देवान म्हटलें उदकाचे 2 वाटे जावच्याक आता उदक असले ते उदकाचे देव म्हणटा कितें जावनी 2 वाटे जावनी आणि त्या 2 वाट्यामध्ये कितें जावनी मळब मळब जावनी तांचे मध्ये मळब जाव म्हळ्यार पहिले उदक हाडले या मळब पासून आता आमकां दिसता ते देव उतोर उलोवन घडून हाडला प्रेज गॉड फुडें वाच देवान मळब केले आणि मळबा सकयली आणि वयली उदकां वाटली देवान मळब केले आणि मळबा सकयल जे कितें हा मळबा सकयली आणि वयली उदकां वाटली न्हू प्रेज गॉड मळबाक अंतराल म्हूण देवान नाव दिले मळबाक आता देव नाव दिता कितें म्हणून नाव दिले अंतराल अंतराल म्हणून नाव दिले तुमकां खबर आसली मळबाक देवान अंतराल म्हणून नाव दिला हांव पयले फावटी आयकता तुवें सिस्टर जाणा आसली कित्याक हांव केन्नाच हिंगासर वचोंक ना पूण आयज म्हाका देवान सांगले हिंगासून सुरवात कर वाचला आसतलें पूण मनान ना काळजान ना सो मळबाक देवान कितें नाव दिले अंतराल अंतराल दिले फुडें सांज आणि तसोच सकाळ जाली हो दुसरो दीस मळबाक अंतराल म्हूण देवान नाव दिले ओके सांज आणि तसोच सकाळ जाली हो दुसरो दीस सो पयल्याय दिसा सकाळ आसली सांज जाली दुसऱ्या दिसा सकाळ जाली सो हे बेश्टेच जायना हे देव उलोवन दवरला आमकां आतां उलोवपाची गरज आहा उलोवपाची ना आता हे आयज आता आमी दिसान हा आता सद्याक एट द मोमेंट वी आर इन द डे टाइम रायट आमी दिसाची हा उजवाडान हा ओके उजवाडान हा आता आमकां 6:30 आमी उलोवंक जाय काळोख रात जावपाक देव उलयला आणि आमकां सगळे तयार दवरला घडोवन हाडून दिला कोणा उद्देशी दिला या उतरा उद्देशी प्रेज गॉड फुडें वाच सिस्टर देवान म्हटले अंतराला सकयली उदकां एके स्वातेक जमा जावन आणि सुकी जमीन दिश्टी पडून आणि तशेंच जालें देवान म्हटले अंतराला सकयले उदका एक स्वातेर जमा जावंक आणि सुकी जमीन दिश्टी पडोंक म्हळ्यार हे उदक कितें हा ते जमा जावंक एके कडेन आणि एके वाटेन सुकी जमीन दिश्टी पडोंक फुडें आणि तशेंच जालें म्हळ्यार हिंगोर आमकां देव कितें दाखयता या उतर जावन आसा पदवेचे सुरवातेक सावन देव उलयत येयला आणि उलोवन तेणे आमकां सगळी वेवस्थायेन आमकां दवरल्या आमकां आतां कसले तरी हुस्के खोती काडपाची गरज आसा इतलेंच न्हू फुडें फुडें जायते ताणें रचला बात सिस्टर फुडें देवान म्हटले आणि तशेंच सुकी जमीन पृथ्वी आणि जमा जाल्ल्या उदकाक समदीर म्हूण देवान नाव दिलें हे सगळें देवाक बरें दिसलें सुकी जमनीक पृथ्वी आणि जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नाव दिलें सुके जमनीक कितें दिलें
प्रितुम आणि एका कितें दिले सोमदीर सोमदीर म्हूण देवान नाव दिले. हे सगळे देवाक बरे दिसले. देवाक कितें जालें खुशाल जालो कित्याक तो उलयता तितलेय गोडोन येता. आमच्या जिवितान आमी उलयना आनी गोडोनूय येना. सो कसली गरज आहा आमकां उलोवपाची. उलोवपाची. हे उतर अधिकारान उलोवपाची. प्रेज गॉड. फुडें वाच सिस्टर. देवान म्हणले देवान म्हटलें जमनीत वनस्पती उत्पन्न देवान म्हटलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं. वनस्पती म्हळ्यार झाडां रायट. प्रेज गॉड. ही कित्याक म्हटलें काय देवान वनस्पती उत्पन्न जावंक देवान कित्याक उलयलो अधिकार घेवन आमकां मेळो आमकां जाय म्हणून न्हू. अजून पासून देव रचिता ना ओ देवान रोचून दवरला त्या बिया उद्देशी आमकां ते फावो जाता वय न्हू. प्रेज गॉड. आतां आमकां हे शेत दिसता. ह्या शेतान शेताचो टायम येता तेन्ना ह्या शेतान वोंपता मागीर लुवता. आतां हे लुवणी आमकां मेवता ती आमी आतां बी रोचता ओ पयलींच रोचलेली आहा पयलींच रोचलेली आहा. आनी त्या जेन्ना आमी वोंपता जेन्ना आमी लुवता तेन्ना आमकां कितें फावो जाता पीक फावो जाता. आनी ते पीक आमकां आमी जेयता आमच्या दिसा दिसपोटी. प्रेज गॉड. सो देवान आमचे इतले आमकां तयार करून दवरला. मनशाक जी जी गरज आहा ते देवान सगळे आमकां करून दवरला. त्याने कशें केलें उतर उलोवन. प्रेज गॉड. फुडें वाच. आणि बियां दितीत झाडां आणि बी आसलेल्या फळाचे रूप जमनीत उत्पन्न जावं. बी दिता झाडां. देव कितें उलयलो बी आसलेले झाड उत्पन्न जावं. बी आसलेले झाड उत्पन्न जावंक कित्याक म्हटलें कित्याक फुडें पिणकेच्या पिणकेक ती बी मेळोंक आनी ते चालूच उरपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. फुडें वाच सिस्टर. आणि तशेंच जालें. आणि तशेंच जालें. जमनीत वनस्पती उत्पन्न केली. जिनसा भाशेची बियां दितीत झाडां जाली आणि तशेंच जिनसा भाशेची बियां आसलेली फळां दितीत रूप जाले. प्रेज गॉड. खंयचो वाचला सिस्टर 12. ओके. प्रेज गॉड. आणि हे सगळे देवाक बरे दिसले. 12 हितून म्हणटा जमनीर वनस्पती वपून केल्ली जिन्सा भाशेची बियां दिती झाडां. म्हणल्यार एकेच भाशेची वनस्पती तो उलोवंक ना. दिनसा भाशेची मल्टिपल. आमकां एक चॉयस आसा न्हू भाजी पासून खावपाक. आतां हिंगासर तुमी हिंगासर हा तुमकां एके भाशेची भाजी लायक जाता आसतली आसता न्हू आमची फेवरेट. आतां ती भाजी तुमकां बेश्टीच लायक जाता रोचूंक नासली जाल्यार ती देवान उतर उलोवन रोचून हाडल्या. आणि तेका लागून आयज पासून आमी ती भाजी खाता. आणि आमकां आतां हो एक टायम येयला की आमच्या जिवितान आमी तीच भाजी खावंक सोदता. कित्याक म्हाका ते गोस्ताचे. तेच भाशेन देव जे कितें कितें उलयलो जे जे कितें घडोवन येयलें ते देवाक बरें दिसलें. आमकां बरें लागता आमकां बरें दिसता कितें खावपाक जेवपाक म्हणून आमी खाता न्हू. पूण हेजी महिमा कोणाक बापाक. कित्याक सुरवातेक सावन ताणें उतर उलयला आनी आमकां कितें मनशांक गरज तितलेंय ताणें रोचून हाडला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. फुडें वाच. सांज आणि तशेंच सकाळ झाली व तिसरो दीस. सांज आनी तशीच सकाळ जाली व तिसरो दीस. सो देवान एकाच दिसा रोचूंक ना. एका दिसाक अमके रोचले दुसऱ्या दिसाक अमके रोचले तिसऱ्या दिसाक ताणें झाडां दिनसा भाशेची झाडां बी आसलेली झाडां रोचली कित्याक ती बियेची आमकां गरज. तेच भाशेन हे उतरूय जावन आसा एक बी. जितले आमी ते किल्लत घालता जितले आमी ते वोंपता तितले आमी ते लुवता. आमच्या जिवितान बरेपण येता ह्या उतरा उद्देशी. आमच्या जिवितान आनी कितेंच ना की आमच्या जिवितान बरेपण येवंक जाता. फकत ह्या जिव्या उतराक पदवी आसा आमच्या जिविताचे कार्य बदलपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. वाच सिस्टर. दिसा राती मध्ये अंतर घालूंक अंतराळार वाड्याचो दिवत्यो जावं आणि त्यो दिवो काल दीस आणि वर्सां दाखोवंक उपकारून. प्रेज गॉड.
देवान म्हटलें दीस आनी राती मध्ये अंतर घालूंक अंतरोलार उजवाडाच्यो दिवट्यो म्हणल्यार नोकेत्रां सारखे दिवट्यो वय इंग्लिशीन नोकेत्रां म्हणटा स्टार्स. थँक्यू जीसस. उजवाडाच्यो दिवट्यो जावंक आनी त्यो दिवट्यो काळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूंक. म्हणजे तेजो एक पर्पस आसलो ह्यो दिवट्यो रोचपाक. कित्या खातीर? कालचे दाखोवपाक, पयलींचे आनी कितें येवपाचें आसा पळय तें वर्साचें. आतां आमकां काल कितें जालां तें आमकां उगडास ना आसा न्हू. वर्सां पयलीं कितें जालां तें आमकां उगडास ना आसा. कित्या खातीर? कित्याक देवान तशें बरोवन दवरलां. आमकां गरज आसतली म्हणून देवान ते भाशेन रोचून दवरलां. रोचलाय आनी बरयलाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. या रितूम उजवाडांक अंतरोलार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसून आनी तशेंच जालें. प्रेज गॉड. देवान 2 एरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोकेत्रां. कितें म्हणटा? देवान म्हणटा दिवट्यो रोचल्यो पूण तेंच्या भितर वांटे केले. दोन रोचल्यो म्हणटा. एक रात चलोवपाक आनी एक दीस चलोवपाक. खंयच्यो त्यो? सूर्य आनी मून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सन अँड मून ह्यो दोन तेणे व्हडल्यो रोचल्यो. कित्याक? आमकां दिसाची चलोंक आनी रातची चलोंक. प्रेज गॉड. इतलो बाप आमचो विश्वासी. ताणें अशें कितेंच दवरूंक ना की आमकां आतां त्रास काडूंक जाय, आमकां आतां कितें करूंक जाय. ताणें सगळें सुरवातेक वेवस्थायेन उतर उलोवन आमकां घडोवन दवरलां, आमकां रोचून दवरलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. फुडें रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक. आनी उजवाडाक आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतरोलार घाली. देवान आतां तेंकां अंतरोलार कित्याक घातली? दीस आनी रात हांच्या भितर अंतर करूंक, डिफरन्स आमकां कळपाक. प्रेज गॉड. फुडें हे सगळें देवाक बरें दिसलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. आतां आमी खंयच्या दिसान आहा? ही पावले आमी चवथ्या दिसा. चवथ्या दिसा. तेन्नाचो चवथो दीस. आयज आमी चवथ्या दिसान हा. ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ओके फुडें वाच. देवान म्हणलें उदका जिव्या प्राणांनी बरम आनी अंतरोलार प्रेतमे वयर सुकणी उडोवंक. सो देवान आतां कितें सगळें कितें घडलां रोचलां तें ताका बरें दिसलें. आतां ताका कितें दिसलें? देवान म्हटलें उदका जिव्या प्राणींनी भरो. आतां उदक आहा पूण उदकान कांय ना. ते आतां जे कितें उदकान आसा नुस्तें वो कितें आसा तें सगळें देवाच्या उतरा उद्देशी घडोवन येयलां. देवान रोचून हाडला. तें तर आयज उलोवंक नासलो जाल्यार आमकां नुस्तें नासलें. कितल्या गोंयकारांक जाता नुस्तें नासतना जेवपाक? म्हणल्यार देवान गोंयकारांचो चड मोग केला न्हू. प्रेज गॉड. बट दिसता न्हू अशें आमी वी गोवन्स आर नोन एज फिश लवर्स, फिश इटर्स. आमी खंयच्याय दुसऱ्या गांवांत गेली, दुसऱ्या खंयच्या देशांत गेली जाल्यार शीतकोडी ना, नुस्त्याची कोडी ना आमकां जायना. म्हळ्यार देवान आमचो इतलो हुस्को धरून सगळें आमकां तयार करून ताका खबर आसली हें आमकां बरें लागतलें म्हणून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पूण देवान सगळ्यांचो मोग एक भाशेन केला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. फुडें वाच सिस्टर. देवान समुद्रांतले ओरिश्ट रोचले आनी उदकांत भोंवते जिन्साचे प्राणी आनी तशेंच तरेतरेचे पाखोट्यांचे प्राण हे सगळें देवाक बरें दिसलें. पोत्तून वाच सिस्टर. देवान समुद्रांतले ओरिश्ट रोचले. ओरिश्ट म्हटल्यार दुसरेच भाशेंतून ओरिस्ट म्हळ्यार समथिंग डिफरंट. ओरिस्ट. ओके. कितें म्हणटा? देवान समुद्रांतले ओरिश्ट रोचले. ओके 1 मिनिट. आय जस्ट चेक इन इंग्लिश.
It says great sea monsters. Monsters, something different. Monsters. Okay, what's? आणि उदकांत भोंवते जिन्साचे प्राणी आणि तशेंच तरेचे पाकोट्याचे प्राण हे सगळे देवाक बरे दिसले. किती रोचले देवान? तोरेचे प्राणी रोचले. पाकोट्यांचे, मागीर मॉन्स्टर्स म्हणटा, कितें म्हणटा ते उतर ओरिस्ट. म्हणजे आम्ही केन्ना पळोवंक ना, आयकोंक ना, तसले देवान रोचले. आता ह्या सोमदिरान कितें कितें आमच्या नॉलेजी प्रमाणे, आमच्या जाणवाये प्रमाणे आमकां कितें कळीत जाता, कितें कितें आसता ह्या दर्यान? मासल्यो आसता, मागीर देन क्रोकोडायल, खूप कितें कितें आसता न्हू. वय खूप कितें कितें आसता. पूण देवाची रोचना ती, देवान रोचला ते आयज आमकां दिसती पासून पडटा जाल्यार देव हे उतर उलोवन ताणें तें रोचून हाडला. जायते फावटी आमी सोरोपण पासून भियेता न्हू. आमी म्हणटा तो सैतान. हांव म्हणटाली पयलीं, दर्यान आसता. जे सोरोप उदकान रावता ते दर्यान आसता, वॉटर स्नेक. पूण जेन्ना म्हाका दिसतालें न्हू सैतान येयलो, नाडले एविकान, तो सैतान सोरोप येयलो, हांव त्या सोरपाक न्हू सदांच खंयच्या नदरेन पळयतालें? सैतानाचे नदरेन. पूण तो सैतान देवाचीच रोचना ती, देवानूच तेका रोचला, पूण सैतानान तेका उजार केला. प्रेज गॉड. ती सोजमणी गरजेची. म्हाका सोजमणी नासली तेन्ना हांव सोरोप दिसलो सैतान म्हणटाली. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना म्हाका सोजमणी येयली, जेन्ना म्हाका कळलें देवान सगळें जे कितें आमकां दिसती पडटा ते एक मुयेच्या पोतान पासून देवान रोचलं. मुयी आमकां दिसती पडटा भोंवता ती. आता चड सारखे चोम्यान आसत जाल्यार आमकां दिसता. आता एक मुयी भोंवता ती दिसती पडटा, ती देवाची रोचना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. फुडें वाच. देवान आशीर्वाद घालून म्हणले, चडात आणि वाडात आणि समुद्राचे उदक भरात आणि पृथ्वीर सुकण्याची संख्या वाढून वचूं. देवान कितें म्हटलें? चडात आणि वाडात. कोणाक म्हटलें? मनशांक? ना थी कोणाक म्हटलें? मनीस वचूंकूच नासलो. वाडात आणि चडात ताणें मासल्यांक, सुकण्यांक ताणें म्हटलें वाडात आणि चोम्यांनी भरात. म्हणल्यार ती जी आयज आमी सुकणी, आमी मासल्यो खाता, आमी मासल्यो पळयता आमच्या घरांनी, इवन शोवाच्यो मासल्यो आहा, त्यो पासून देवाची रोचना. पूण ती केन्ना रोचल्या ताणें? 2024 वर्सां पयलीं. आनी तेज्या उद्देशी, तेज्या तांतया उद्देशी, तेज्या बिये उद्देशी हे आमकां सगळे आयज आमकां वाडोवत आसा आनी आमच्या जिवितान उणें पडना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. फुडें वाच. सांज आणि तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. सांज आणि तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. 5व्या दिसाक तेणें कितें रोचलें? मासल्यो आनी वाडोंक आनी चोडोंक अधिकार दिलो. तेंकां एक उतर उलोवन ती वाडोंक आनी चोडोंक म्हटला. ती वाडनान चोडनान चोडटात न्हू, कित्याक तें उतर उलयल्लें उतर आजून पासून घडोन येता. प्रेज गॉड. फुडें वाच सिस्टर. देवान म्हटलें सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तोरेची रानवट जनावरां आनी तशेंच जालें. आता हिंगोर म्हणटा कितें? देवान म्हटलें सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं, पोसपाच्यो मोनजाती. कितल्या जाणांगेर मोनजाती हा? घरान पोसता त्यो. कितें कितें पोसता आमी घरान? माजर, सुणे, कोंबयो आनी कितें पोसता? जायते कितें कितें बदकां, बोकड्यो, गायो सगळे. तुका कितें जाय, तुका कितें दिसती पडटा तितलें देवान रोचला. कशें रोचला? उतर उलोवन. प्रेज गॉड. उतर उलोवन देवान ते रोचणेक हाडला. फुडें वाच. देवान दोन एके जिन्साचे रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केली
हे सगळें देवाक बरें दिसलें. हे सगळें देवाक बरें दिसलें. ह्या 5 दिसांनी देवान कितें कितें रचून हाडले हे उजवाडाचें उतर उलोवन ताका पयलेच तो पळयत जाल्यार काळोख पयल्लो. त्याच काळोखान तर तो रावल्लो आनी हे उतर उलोवंक नासलो जाल्यार आयज आमी कितें अणभवता, आयज आमकां कितें तेणें रचून दवरलां तें आमकां फावो आसता आसलें ना. पूण तो त्या काळोखाचेर ताणें नियाळ करूंक ना, तो काळोख तो उलोवंक ना, पूण तो उजवाड उलयलो. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो हे सगळें तेणें आतां 5 दिसांक जे कितें रचलां ते कोणा खातीर रचले? आमचे खातीर. आमच्या खातीर रचले. जर आमकां हुस्को कित्याक जाता? आमी हुस्को काडिना? नको जावन. नको जावन. ओके, एक म्हटल्यार नको जावन, एक म्हटल्यार उतराची वळख ना म्हणून, एक म्हटल्यार जाणा जावनूय आमकां एक संवय जाल्ली आसा, आमच्या मनान एक आमी कट्टा बांदून दवरल्या की हुस्को काडूकूच जाय. ना, देवाची सारकी ओळख नासतना जियेले. सारखे देवाची वळख नासतना आमी जियेल्या, देवाचे उतराक आमी टायम दिवंक ना, देवाचे उतर आमी वळखून घेवंक ना. आता म्हाका पासून ही खबर नासली अशी अशी तेणें नांवां दिल्या म्हणून मळबाक, कित्याक हांव केन्ना हें वाचूंक वचोंक ना. पूण आतां म्हाका कोण शिकयता? पवित्र. पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी हांव हिंगोर येता तेन्नाच कोंकणी बायबल घेता, नाजाल्यार हांव इंग्लिशीन वाचता. पूण पवित्र आत्मो कितलो बरो तो पळया तुमी. सगळ्याची सोजमणी, सगळ्याचे अंडरस्टँडिंग, सगळ्याचे जे कितें आमकां कोणीच जावंक जाय ते पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. तोच पवित्र आत्मो जो सुरवातेक आसलो आनी तो खंय जोपय मागतालो? उदकार. पूण देव त्या टायमार उतर उलयलो, उजवाड जा म्हटलें आनी उजवाड जालो. आनी तोच उजवाड आतां आमचे भितर, म्हाजे भितर, तुजे भितर जियेता. Amen. तुम्ही जाणा? कितली जाणां जाणान? होच उजवाड आमचे भितर जियेता. हीच पदवी देवान आमकां दिल्या. ओके, फुडें वाचया. 26. देवान म्हणलें, देवान म्हटलें आमच्या रूपाचो आमच्या रूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. मनशाक रचुया. आता देवान कितें म्हटलें? देवान म्हटलें आमच्या रूपाचो. आमच्या रूपाचो कित्याक म्हटलें? पोत आनी माझ्या रूपाचो कित्याक म्हणूंक ना? ते तिगूय एक आसले. फ्रेज गॉड. ते तिगूय एक आसले. आनी कोण ते तीग? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. सो ताणी आता देव म्हणटा, देवान म्हटलें आमच्या रूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आता सगळे रचून जाले. निमाणो कोणाक रचलो? मनशाक. मनशाक रचलो. आता पयलोच तर मनशाक रचलेलो जाल्यार मनीस गुणगुणटा आसलो, उपाशी पडटा आसलो. तेका हे कितें वनस्पती, सगळी जानवर, सगळें जे कितें आमी आयज दिसा दिसपटी आमच्या घराब्यांत आमी अणभवता, आमी खाता, ते आमकां मेळचे नासले. तेका लागून देवान पयले सगळे रचले आनी उपरांतूच मनशाक रचलो. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो देवान म्हटलें आमच्या रूपाचो आणि आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आता मनशाक रचुया म्हणटा तो कोण म्हणटा? बाप, पवित्र. बाप, पूत आणि पवित्र आत्मा. आमच्या रूपाचो म्हणल्यार आमकां कशे भाशेन रचल्या? आपल्यासारखी. आपल्यासारखी. आता काळोख आसलो तेन्ना देवान काळोख पयलो, देव उजवाड उलयलो. आता देवान तर आपल्या सारक्याचो आमकां रचला, बाप, पूत आणि पवित्र आत्म्याचो तर आमकां रचला, जाल्यार आमकां ही पदवी ना? आसा. पण आता आमकां कितें रचूंक जाय? ना. आमी उलोवंक जाय ते कितें उलोवंक जाय? देवान तो सांगितलं. देवाचे उतर अधिकारान उलोवपाक जाय. ही पदवी जी आमच्या भितर वस्ती कोत्ता ती पदवेन आमी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. हालेलुया. देवान म्हटलें आमच्या रूपाचो, आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या मासलेचेर, अंतरोल्या वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलो. सो हे सगळे जे कितें देवान रचला ताका ताचेर दोनीपण कोणाक दिला? मनशाक दिला. शुअर? मनशाक दिला. आमी ह्या जानवरांचेर, ह्या जे कितें रचला ताचेर आमी अधिकार घेता वा आमी मनशांचेर अधिकार घेता? मनशाचेर घेता. कितले फावटी आमी मनशाचेर घेतला?
पण देवाच्या उतरांतल्यान आमकां आयज कळीत जाता की देवान आमकां मनशांचेर अधिकार दिवंक ना, देवान आमकां दिला जे कितें रोचला ह्या 5 दिसांक. 6व्या दिसा मनशाक रोचला म्हणटा. सो ह्या मनशाक जेन्ना 6व्या दिसा रोचला, आपल्या सारखीचो रोचला, आपल्या रुपाचो रोचला, जाल्यार मनशाक ताणें अधिकार दिला ते ह्या पयल्या 5 दिसांक कितें रोचला पळय ताचेर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जायते फावटी आमी गरबेन अधिकार घेता न्हू, आमच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांचेर, घोव बायलेचेर घेता, बायल घोवाचेर घेता. हेच्या प्रमाणे सारखे हा देवान केजी कोणाचेर दिला अधिकार? मासलेचेर, सुकण्याचेर, मोनजातीचेर, इवन जे सुणे माजर आमच्या घरान हा तेचेर अधिकार आमी चलोवपाक जाय. पूण आयज कालची जानवरां मनशांचेर अधिकार घेता. तांकां जेन्ना पोटाक भूक लागता ती आनी उगी रावना, दी दी म्हणत रावता, बोवाळ मारताय. आमगे घरान एक माजर हा, ते आंटीक माय म्हणटा, माय माम. आता ह्या माजराक आता कोणे शिकवले? म्हणजे ते जाणा जानवरांक पासून सोजमणी असता. मनशांक केन्ना केन्ना उणी, पूण ही जानवरां हुशार असतात. जेन्ना ताका भूक लागली न्हू, आमच्या माजराची गजाल सांगता. आता इंगोर म्हणटा आमी अधिकार घेवंक जाय मोनजातीचेर, खंयची मोनजात जी घरान आमी पोसता पळय तेंचेर. पूण जेन्ना तेच्या पोटाक भूक लागता, चारांक येवन आमचे दार अशें गडगडायता आनी उठयता आमकां. आनी म्हाका उठयना, घोवाक उठयता. कित्याक तो ताका घालता, हांव घालिना, हांव मारता आनी 2 धाडटा. कित्याक तो टायम जेमेचो. आणि ते दार पासून लॅच घातलेले दार ते हालोवन बोडोवन 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 ते दार उकडटा. टायमार येता. इंगोर देवाचे उतर म्हणटा या मोनजातीचेर आमी अधिकार घेवंक जाय, पूण मोनजात आमचेर अधिकार घेता. कित्याक घेता? कित्याक ताज्या पोटाक भूक लागता. आता आमच्या पोटाक तर भूक लागता जाल्यार आमी उचके खोती काडूंक जाय, व देवान रोचला तितून आमी नियाळ करूंक जाय की म्हाका कितेंच उणें पडना, म्हाका देवान सुरवातेक सावन सगळे रोचून तयार दवरला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आता एक सुणो जर घरान हा जाल्यार तो सुणो आमच्या घराची राखण करता. जेन्ना कोण आठवो मनीस येयलो व कोण कितें मनान दुसरे विचार घेवन येयलो, कंपाउंडान भितर सरलो जाल्यार त्या सुण्याचें काम कितें? बोगपाचें न्हू. तो बोगता अशे भाशेन बोगता की तो सुणो अशी नॉर्मल बोगता तसो बोकिना, पूण ताजो आवाज दुसरोच जाता. म्हटल्यार वो सुणो आपल्या दोनयाक जागोयता की कोण तरी येयला. नो मनीस ओ त्या मनशाचे विचार सारखे ना आनी सुण्यांक सगळे कळटा. ह्या खातीर देवान तांकां रोचल्या आमच्या घराची राखण करूंक, आमच्या घरान मोनजाती आसोंक आनी आमी तांचेर अधिकार घेवपाक, न्हय ताणे आमचेर घेवपाक. आनी न्हय म्हणून आमी मनशाचेर घेवपाक. आमकां अधिकार दिला ह्या रोचणेचेर. आमकां अधिकार मनशाचेर दिवंक ना. देवान 5 दिसा भितर सगळें रोचून हाडलें जें कितें मनशाक गरज. 6या दीस म्हणटा मनशाक रोचलो. 6th डे ही क्रिएटेड मॅन. प्रेज गॉड. 6या दिसा तो ताणें मनशाक रोचला, जाल्यार ह्या मनशाक ताणें रोचला आपल्या सारखीचो, आपल्या रुपाचो रोचला. ह्या सगळें जे कितें ताणें ह्या पयल्या 5 दिसांक रोचला तेचेर अधिकार घेवपाक. प्रेज गॉड. पूण जायते फावटी आमी चुकल्या, आमकां ह्या उतराची वळख ना म्हणून व आमच्या मनान आसा तेच भाशेन आमी जियेल्या आनी आमी आमच्या मोगाच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांचेर आमी अधिकार घेतला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. म्हज्या जिवितान जेन्ना म्हाका दिसतालें उतर नासलें, म्हाका दिसतालें हांव सांगता तेंच सारकें, म्हणल्यार हांव कोणाचेर अधिकार घेतालें? मनशाचेर. आनी ते आयकोंकूच जाय आसलें. केला न्हू. प्रेज गॉड. म्हाका तुमी कितें विचारात जे हांवें कितें करूंक ना. इवन म्हाका हो राग येतालो, विटनस आहा फाटल्यान, म्हजें काजारूय जावंक नासलें, पूण कितें आमचे भितर भासाभास जाली न्हू, गाडये वयसून उणकी मारप. आता हे देवा थंय येता ना. हे रागान सैतान आमच्या मोतीन घालता, पूण तेन्ना आमकां ह्या उतराची वळख नासली. आता जाणा जावन केलें जाल्यार म्हाजो उतरान आसून फायदो कितें?
या उतरान येयल्याक म्हाका तेजो चिंतप पासून येयना ना म्हणून तशें म्हज्या मनान बसून येयना. कित्याक येयना? कित्याक हांव जाणा हे उतरा प्रमाणे ना. आमच्या जिवितान जायत्यो वस्तू आसल्यो ज्यो उतरा प्रमाणे नासल्यो, पूण जेन्ना आमकां ह्या उतराची वळख मेळल्या, जेन्ना आमी हें उतर स्विकारला, आमी मानून घेतला, ह्या उतरा प्रमाणे जिवापाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. जायना एक दोन फावटी जायना, पूण जितले आमी प्रयत्न करता, जितले आमी रिगोन रावता, जितले आमी हे उतर मानून घेता, आमच्या जिविताची बोलदवणी जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. इवन आयज हे देवाचे देण आहे माझ्या जिवितान. आयज हिंगासर तुमच्या मुखार देवान म्हाका उबे केला. हे म्हजे एबिलिटीचे जायना, कित्याक म्हाका दुसऱ्यांच्या म्हणल्यार केन्नाच कितें पडोंक नासलेले, पूण हे उतर म्हज्या जिवितान येवन म्हज्या जिविताची बोलदवणी जाता आनी जायत आसा. हांव म्हणना हांव 100% परफेक्ट, अजून पासून पडटा, पूण आमकां एक पवित्र आत्मो दिला, आमकां शिटकायता, आमकां कन्विक्ट कोत्ता. जे कितें हांव करता तें उतरा प्रमाणे न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां म्हजेर दवरलेले हांव उतर जाणा, उतरा प्रमाणे जिवाचे हांवें वो उतरा भायर जिवाचे. उतरा भायर तर हांव जियेता जाल्यार म्हज्या जिवितान सुख संतोष आसतले ना. आमी संतोष भरत आसतली ना, कित्याक म्हजे उतर ह्या संवसाराच्या उतरा प्रमाणे जाला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ओके, फुडें वाचया. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो म्हणल्यार आता मनीस तयार जालो. देवान रोचलो म्हणटा. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो, दादलो आनी बायल तांकां रोचली. सो देवान मनशाक रोचलो, दादल्याकूच रोचलो म्हणना, दादलो आनी बायल रोचली. आता इथून पासून दादलो बायल रोचपाक देवाची एक येवजण आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा खंयच्याच बायलेक वा खंयच्याच दादल्याक एकटे रावपाचें ना, ताणें ताका सांगाती रोचला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो, दादलो आनी बायल तांकां रोचली. प्रेज गॉड. आता जालें, मनशाक रोचलो, दादलो आनी बायल रोचली. कोणा भाशेन रोचली? आपल्या सारकी रोचली, आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारकेली रोचली. आता देव तर अधिकारान उतर उलोवन इतले घडोवन हाडला, जाल्यार आमच्याय जिवितान आमी हे उतर उलोवन आमच्या जिवितान जो आमकां काडूक दिसता, आमच्या जिवितान जो आकार ना कसो दिसता, तो तर आमी जाग्यार हाडटली, तेका आकार हाडटली, उजवाड हाडटली, जाल्यार हेच उतर आमी आमच्या जिवितान उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 28 वाजया. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणले. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हटले. कोणाक म्हटले? मनशाक म्हटले. पयलो मनीस आदाम आनी एव. आता तांचेर आशीर्वाद घालून देवान कितें म्हटले? चडात आनी वाडात, प्रेतूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. कितें म्हटले? चडात आनी वाडात. ताणें फकत मासल्यांक, सुकण्यांक आनी दोरयान जे कितें ताणें रोचला तेकाच म्हणूंक ना, मनशाकूय म्हटला. मनशाक म्हटला जाल्यार मनशाक ह्या उतरा प्रमाणे मनशाच्या जिवितान वाडोंक जाय आनी चडोंक जाय, ताजी सोसत वाडोंक जाय. वय. प्रेज गॉड. पूण आमी जायते पावटी दोतोराचो रिपोर्ट मानून घेतला. दोतोर सांगता न्हू, खूप जाणांक सांगता न्हू, कितें सांगता? जावचें ना. कितें जावचें ना? भुरगें जावचें ना. पूण हिंगर देवान सुरवातेक सावन आमकां बेसांव दिला, आमकां आशीर्वाद घातला आनी म्हटला वाडात आनी चडात. जरी तर देवान म्हटला वाडात आनी चडात, आमच्या जिवितान वाडोंक जाय आमी आनी चडोंक जाय. आमचे भुरगीं बाळां आमच्या जिवितान आसोंकूच जाय. कित्याक जे भाशेन सुकण्यांक उलयला, जे भाशेन मासलेक उलयला, जे भाशेन सोंदिरांतली सगळी जी ताणें रोचल्या तेंकां ताणें सांगल्या वाडात आनी चडात आनी प्रितूम ते सोंदीर बोरात. तेच भाशेन आमकांय ताणें उतर उलोवन हे आशिर्वादान ऑलरेडी आमकां ताणें बोल्ल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जायते पावटी आमच्या फॅमिलीन जेन्ना कोण नवो काजार जाता, मागीर त्या काजारी जिवितान आमकां कितें पळोवंक जाय? भुरगें पळोवंक जाय. पूण जायना म्हणून आता घरची कितें उलयता?
वाईट उलयता. ते जे नवे काजार जावन येयला ताका एक अपमानाची उतरां उलयता. वो कोण मेवलो तीच खबर पोतून पोतून इचारता. पूण जरी तर आमकां ह्या देवाच्या उतराची वळख आसा, हे देवाचे उतर देवान सुरवातेक सावन जेन्ना दादलो आनी बायल रोचल्या ताणे आशीर्वाद घातला आनी वाडत आनी चडात म्हटला. वाडत आनी चडात म्हटला जाल्यार आमच्या जिवितान भुरगे नासतना आमचे जिवीत आसूंक जाता ना. एक टाइम आसता की देवाच्या टायमान सगळे घडोन येता. पूण आमकां कितें जाय? बावाड जाय आनी पाशियेंस जाय. आता अब्रामाच्या जिवितान अब्राम कितें आसलो? बावाडताचो बापूय. पयलोच आसलो बावाडताचो बापूय? पयलो तो दिसती पडटा ते उलयतालो. तो म्हणटालो आपल्या भुरगें ना भुरगें ना भुरगें ना. पूण जेन्ना देवान तेका बसावणी दिली ती बसावणी तेणे मानून घेतली. कितें केलें तेणे? ती बसवणी मानून घेतली. आणि रोमन्सान म्हणटा, रोमन्स 4:17 कितें म्हणटा? इट इज रिटन, वय आपणें तुका बापूय केला म्हणटा. करतलो म्हणटा? केला म्हणटा. पूण आता केला म्हणटा जाल्यार अब्रामाच्या जिवितान तेका भुरगे दिसती पडटा ना. खूब राष्ट्रांचो म्हणटा, फादर ऑफ मेनी नेशन्स म्हळ्यार खूब भुरग्यांचो बापूय केला. पूण या अब्रामाच्या जिवितान ताका कितें दिसती पडटा? एकूय भुरगें ना. पूण त्या टायमार तो देवाच्या बसावणेचेर पाती येता. इट इज रिटन, कितें म्हणटा रोमन्स 4:17? इट इज रिटन दॅट in the presence of, sorry, thank you Jesus, hallelujah. Okay, we'll go there. Romans 4:7. as it is written, I have made you. आता कोंकणी उलोवन मागीर इंग्लिश सोद. It is written that I have made you the father of many nations. आपणें तुका खूब राष्ट्रांचो बापूय केला. He is our father in the sight of God. तो देवाचे नोदरेन आमचो बापूय. कोण तो? Praise God. In whom he believed. आता आदाव कोणाक स्वत म्हणता? सॉरी, नॉट आदाव. अब्राम कोणाक स्वत म्हणता? बापाक स्वत म्हणता. कित्याक बापान तेका ही बसावणी दिल्ली. द गॉड हू गिव्स लाईफ, जो देव जीवित दिता. जीवित ना थंय, जीवित कोण दिता? बाप दिता. आणि कोणा उद्देशी दिता? या उतराच उद्देशी. हेच उतर जे ताणे सुरवातेक सावन उलोवन सगळे रोचला तेच उतराची बसावणी आयज आमकडे आसा. Praise God. Thank you, Jesus. That God who gives life to the dead and calls into being things that were not. आता अब्रामाच्या जिवितान भुरग्याचे देणे ना. अब्राम त्याच्या पयलीं उलयतालो आपूण चाइल्डलेस चाइल्डलेस चाइल्डलेस, भुरगे ना 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 म्हणून उलयतालो. पूण जेन्ना देवान तेका ही बसावणी दिली ताणे ताचेर स्वत मानले. कित्याक तो जाणा देवान तर हें बसायला जाल्यार देवान ऑलरेडी ते करून काडले, जालें तें काम. कित्याक थंय म्हणटा एज इट इज रिटन, आय हॅव मेड यू. अशी जावंक ना. पूण देव ते बसावणेन म्हणटा आय हॅव मेड यू. आय विल मेक यू म्हणना, आय हॅव मेड यू. प्रेज गॉड. आय हॅव मेड यू अ फादर ऑफ मेनी नेशन्स. He is our father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls into being things that were not. देव जीवित दिता, कोई जीवित ना थोय. आता हे देव जीवित दिता ते कोणा उद्देशी दिता? याच उतरा उद्देशी. हे जिवे उतर, हे जिवे उतर मेल्ले कशे आमचे वाटार आसा आमच्या जिवितान, त्या वाटारान जीवित हाडटा फकत हे जिवे उतर. प्रेज गॉड. आता अब्रामाची परिस्थिती भुरगे नासले. आता ही बसावणी तेकाच म्हणा येता. ही बसावणी आमकां सगळ्यांक, आमकां खंय खंय दिसता आमकां जीवित ना, आमच्या जिवितान कांय बरें पडना, ही बसावणी घेवंक जाय आनी आमी उलोवपाक जाय. कितें उलोवंक जाय? जीवित उलोवपाक जाय. जेन्ना आमी जीवित उलयता तेन्ना कितें जाता? ना ते वस्तू घडोवन येता. जे भाशेन सुरवातेक देवाक फकत काळोख दिसलेलो, आकार नासलो दिसलेलो, देव उतर उलोवन देवाक सगळे बरें दिसोंक लागले आनी तो रोचीत रावलो, रोचीत रावलो.
प्रेज गॉड. तेच भाशेन हे जे वाठार आसा आमच्या जिवितान ते आमकां काळोखान भरलेले दिसता, आकार ना कसो दिसता, पूण ह्याय वाठारान आमी फकत जिवीत उलोवपाक जाय, आमी उजवाड उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो हे आमी म्हणूंक जायना हे फकत अब्रामाक दिल्ले म्हणून, हे आमकांय दिला न्हय फकत भुरग्याच्या देण्या खातीर. कसल्याय उण्यापणान तर आमी आजून जियेता आनी आमी स्विकारूंक ना देवान आमकां सगळ्या बेसावांनी बोलल्या म्हणून, जाल्यार ही बसावणी जोण एकल्याक. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक ही बसावणी म्हणटा जिवीत ना थंय जिवीत हाडटा. आमकां दिसता मेलवे कशें, काय बरेपण ना, आमचे कंडिशन इतले होपलेस जाला, तेच भाशेन अब्रामाचेय जाल्ले. पण जेन्ना हे उजवाडाची बसावणी त्याच्या जिवितान येयली, अब्रामान ते स्वत मानले आणि तो ते उलोवपाक लागलो. ताणे ते मानून घेतले. देव तर म्हणटा जरा म्हज्या जिवितान देवानूच म्हाका खूप राष्ट्रांचो बापूय केला, करतलो न्हू पण ऑलरेडी केला. आमी कितें उलयता गाय, केला वो करतलो, वो आमी दुबान रावता, करतलो गाय, जातले गाय, कितें करूंक गाय, केन्ना. आमी दीस मेजता, आमी वर्सां मेजता, आमी म्हयने मेजता, पूण ताणे 25 वर्सां काडली भुरगे नासतना. आणि ही बसावणी ताका दिल्ली एट द एज ऑफ 75. पूण ती घडोवन केन्ना येयली, 100 वर्साचो पावल्लो तेन्ना. सो देवाच्यान जायना तसले कांयच ना. हे उतराक पदवी आसा, हे उतर जे जीव आहे आमच्या जिवितान तर आमी किल्लत घालूंक तयार आसा, जाल्यार हेच उतर जिवीत दिता. ते उतर आमच्या जिवितान जे मेलोले कशें आसा तेका जिवीत दिता. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आता आमी तर भोंवतणी नदर मारीत जाल्यार, या शेतान पासून नदर मारीत जाल्यार आमकां कितें तरी दिसता, मातीत दिसता. पूण जेन्ना ताजो टायम येता, वोंपता, तेन्ना फूल ते झाडांनी बदता, ते चारेन बदता. ती चार म्हटल्यार त्या चारे उद्देशी आमकां पीक येता. प्रेज गॉड. आनी ते पीक बेश्टेच येयना, सुरवातेक सावन देवान ते रचून दवरला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आमी खंय आसली, 28 रायट. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हटले चडात आनी वाडात. कोणाक म्हटले, आदाव आनी एवेक. आता तांकांच तेव्हा आमकांय ते, कित्याक आमी त्याच रेसीनसून येयल्या न्हू. वी आर फ्रॉम द सेम ह्युमन रेस. प्रेज गॉड. चडात आनी वाडात, प्रितम दवरात आनी तिका तुमच्या हाताकाल दवरात. सोमदिरातल्या मासलेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात. पोतून वाचता. थँक्यू जीसस. सोमदिरातल्या मासलेचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेचेर जियेतल्या मनजातीचेर आनी मनशांचेर तुमचे दोनीपण चलयात. मनशाचेर ना, मनजातीचेर म्हटला न्हू. आमी आमकां आतां मातशें तरी आमचे कनेक्ट जाता डॉट. आमी कितल्या फावटी मनशांचेर अधिकार घेतला. जो अधिकार देवान आमकां दिवंकूच ना, मनजातीचेर दिला, तो आमी मनशांचेर घेतला. आमकां दिला ते काम, आमकां कोणाचेर अधिकार घेवपाक दिला, जे कितें ताणे त्या 5 दिसांक रोचला ताचेर, रोचलेल्याची तेजी रोचना जी ताणे रोचल्या आनी ती रोचना आमकां आयज दिसती पडटा, आमी अणभवता त्या उतराक लागून. कित्याक देव उलयलो उतर. प्रेज गॉड. आनी उपरांत सगळे तयार करून ताणे मनशाक रोचलो, आपल्या सारको रोचलो, दादलो आनी बायल रोचलो. इतल्यान सोंपना, ताणे तांचेर आशीर्वादूय घातलो आनी वाडात आनी चडात. प्रेज गॉड. सो आता आमी दोतोराच्या रिपोर्टा प्रमाणे जिवंक जाय, व ही बसावणी आमच्या काळजान आमी किल्लत घालूंक जाय. ही बसावणी आमी ही बसावणेची बी आमी तर आमच्या काळजान किल्लत घातल्या जाल्यार ताका टाइम लागतात. पूण आमी बावडतान आनी पाशियेसान रावपाक जाय. कित्याक हिब्रू 6:11-12 म्हणटा, एब्राहिम आयझॅकाक पळोवपाक तो बावडतान आनी पाशियेसान रावलो. बावडतानूच तो रावलो आनी पाशियेस नासले. ती बसावणी घडोवन येता ती तो अणभवता आसलो. सो कितें गरजेचें, बावार्थ आनी पाशियेंस. आनी वो बावार्थ तर आमकां येतलो जाल्यार हे जिव्या उतरांसून येता. जिवे उतर तर हांव आयकता, जिवो बावार्थ जाता.
मेलेले उतर तो आयकोता, संसाराचे उतर आयकोता जाल्यार म्हजें जिवीतूय मेलेलें जाता. कित्याक त्या मेलेल्या उतरांसून भावार्थ येना, मेलेल्या उतरांसून भिरांत येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमता इतले पासून सोजमला. ओके. आता हे सगळे देवान रोचला ते अधिकारान रोचला. तेजे सारकेली आमकां रोचल्या आणि तोच अधिकार तीच पदवी आमकांय दिल्या. आता आमचे काम कितें? तो अधिकारान जियोपाक आणि तीच पदवी आपणावंक. आता सुरवातेक म्हणटा जॉन 1:1 कितें म्हणटा? अरंभाक कितें आसले? शब्द आसलो. आता म्हाका एक तुमकां हांव क्वेश्चन विचारता. आता हे आमी सगळे वाचला जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकान. ओके. पयलो संसार आणि स्वर्ग रचलो. आता इंगर जॉन 1:1 म्हणटा सुरवातेक शब्द आसलो. आता देवान स्वर्ग आणि पृथ्वी पयलो रचलेलो व शब्द पयलो आसलो? प्रेज गॉड. शब्द आसलो. तोच शब्द घेऊन देवान सगळे रचून हाडले आणि वोच शब्द आता आमकां मेवता या पवित्र पुस्तकान. पण आता म्हजेर आणि तुजेर धरलेले हा. हांव हो शब्द घेऊन हांव उलयता काय? देव जे भाशेन काळोख पण काळोख उलोवंक ना पूण उजवाड उलयलो. हांव म्हज्या वाठारांत हो उजवाड उलयता काय? कित्याक हो उजवाड म्हजेच भितर वस्ती करता. हो उजवाड म्हजेच भितर आसा. ही पदवी म्हजेच भितर आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन वी गो टू जॉन 1:1? थँक यू जीसस. अरंभाक सगळे रचने आधी शब्द आसलो आणि शब्द देवा सवे आसलो आणि शब्द देव आसलो. कितें म्हणटा? अरंभाक सगळे रोजचे आदी म्हणल्यार आता आमी जे कितें आयकलां ते रोजचे आदी पासून कोण आसलो? शब्द आसलो. तोच शब्द घेऊन देवान सगळे रचून हाडला. जे कितें मनशाक गरज, जे कितें मनशाक जाय पडटले ते देवान त्या शब्दा वरवीं रचून हाडला. हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा अरंभाक सगळे रोजचे आदी. पण ती आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार कितें म्हणटा? अरंभाक स्वर्ग आणि संसार रचलो. तो स्वर्ग आणि संसार रचचे आदी पासून हो शब्द आसलो. प्रेज गॉड. अरंभाक सगळे रोजचे आदी शब्द आसलो आणि शब्द देवा सवे आसलो. सो हो शब्द जो आसलो सुरवातेक अरंभाक तावन सुरवातेक सान जो शब्द आसलो तो देवा सवे आसलो आणि देवान जे रचला तो हो शब्दूच उलोवन रचला. कित्याक तो शब्द देवा सवे आसलो. थँक यू जीसस. हालेलुया. आणि शब्द देव आसलो. देवा सवे आसलो आणि शब्द देव आसलो. म्हळ्यार हो शब्द देवूच आसलो. आणि देव तोच शब्द उलयलो. तेका कितें करचें पडलें? तोंड उकडून उलोवचें पडलें. प्रेज गॉड. आमकां दिसता ही शिकवण आमी सदां जाणा आमी घेता पूण पवित्र आत्मा आमकां कितें तरी शिकयता. हांवूय जायतें शिकली. म्हाकाय खबर नासली कशी रचना रचल्या. हांवें वाचलां आसतलें पूण केन्ना हांवें ते डीप मिनिंगान वाचूंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो अरंभाक सगळे रोजचे आदी शब्द आसलो आणि शब्द देवा सवे आसलो आणि शब्द देव आसलो. अरंभाक म्हळ्यार सुरवातेक पयलेच सगळे रोजचे आदी शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो आणि शब्द देव आसलो. अरंभाक तो देवा सवे आसलो. म्हणजे सुरवातेकूच सावन होच शब्द जो सुरवातेक आसलो तोच देवा कडेन आसलो आणि तोच शब्द देव उलयलो आणि मनशाक कितें जाय ते रचून हाडले. जर तरी मनीस हुस्को खोदी कित्याक काडटा? जाणवाय नको जावन. ओके. आता आमकां खबर आसा तरी आमकां हुस्को येना. हांव म्हाजे पासून उलयता. म्हाकाय हुस्को येता. कित्याक आमकां ती एक संवय जाल्ली आहा. हुस्को काडपाक जाय. एक कायद्यान आमी जियेता. आमी कुरपेन जियेता कायद्यान जियेता. आता जेजू येवन आमकां सगळें जे जिवीत आमी अणभवता ते कुरपेन भरलेलें जिवीत. तरी पूण आमची खंय तरी मनाची नवसरणी जावना. खंय तरी आमी आजून पासून या संसाराच्या नेमा प्रमाणे चलोंक नाका थंय आमी चलता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. अरंभाक तो देवा सवे आसलो.
ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात आणि रोचलेल्या वस्तू मध्ये ताचे विणे रोचून आयिल्ले कांयच ना. आता जे कितें आमकां दिसता झाडां पेडां सगळे आमच्या भोंवतणी दिसता ते सुरवातेक जो शब्द आसलो शब्द देवा सोवे आसलो आणि देवूच शब्द आसलो. आता देव तर शब्द आसलो जाल्यार देवाक गरज नासली न्हू उलोवपाची, तरी तो उलयलो कित्याक सुरवातेक शब्द आसलो. सगळे रोजच्या आधी शब्द आसलो. शब्द देवा सोवे आसलो आणि शब्दूच देव आसलो. देव तर शब्द आसलो जाल्यार आमकां मनान एक टाइम हे आमकां दुबाव येवंक शकता न्हू. देव तर शब्द आसलो जाल्यार देवाक उलोवपाची गरज नासली. गरज आसली कित्याक जे कितें आयज आमी अणभवता जे कितें देवान रोचला ते त्या शब्दा उद्देशी रोचला. प्रेज गॉड. आणि वो शब्द आता आमचे सोवे ना आसा. सुरवातेक सगळ्या रोजच्या आधी तो शब्द आसलो देवा सोवे आसलो आणि देवूच शब्द आसलो आणि तोच शब्द आयज माझ्या कडेन आणि तुझ्या कडेन आसा. पण वो शब्द तर घडोवन येतालो जाल्यार आमी तो उलोवपाची गरज. आता आमी बेश्टीच उलोवंक शकना सारखे. पयले उतर कितें करूंक जाय? आयकोंक जाय. कित्याक बावार्थ येता देवाचे उतर आयकोन आणि आयकोन. या जिव्या उतरांसून आमकां बावार्थ जिवो बावार्थ येता. आता तर आमी तर हे उतराकसून पयस रावल्या आणि आमी संवसाराचे उतर आयकता जाल्यार संवसाराच्या उतरांसून आमकां जिवो बावार्थ येना पूण आमचें जिवीत मेलोलें कशें जाता. कित्याक त्या उतरान संवसाराच्या उतरान आमकां भावार्थ येना. संवसाराच्या उतरान आमकां भिरांत येता, आमचेर अदृश्ट येता, आमचेर म्हळ्यार आमकां सुटका मेळना. आमकां तर आमच्या जिवितान सुटका जाय जाल्यार हे जिवे उतर ह्यो जिवो भावार्थ आमकां गरजेचो. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हे उतर आयकोंक जाय आमी. तुमी हिंगासर येयला हे उतर आयकता 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 तुमच्या जिविताचो जो भावार्थ आहा तो वाडटा. रायट. प्रेज गॉड. तेका लागून गरजेचे तेका लागून रोमन्स 10:17 म्हणटा फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ तर येतलो आणि भावार्थ तर जिवा भावार्थ येतलो जाल्यार जिव्या उतरांसूनच येतलो. प्रेज गॉड. न्हय त्या दोतोराच्या उतरांसून न्हय या संवसाराच्या उतरांसून न्हय वायट उतरांसून पूण जिवे उतर बरें उतर. कित्याक जे कितें देवान रोचलें सुरवातेक सान पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस चवथो दीस पांचवो दीस ताणें पळयलें पयल्या दिसान तें सगळें बरें आसलें आनी बरें 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 तो रोचीत गेलो. आमच्या जिवितान जे वाठार आसात जे वायट आमकां दिश्टी पडटा आमी अणभवता ते तर बरें जातलें जाल्यार आमी हेच शब्द उजवाडाचो शब्द उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. तिसरो वाच सिस्टर. ताचे वरवीं सोद वस्तू रोचल्यात आणि रोचलेल्या वस्तू मध्ये ताचे विणे रोचून आयला कांयच ना. ओके. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात म्हळ्यार सगळ्यो ज्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा ही झाडां पेडां वो आमी जे कितें आमच्या दिसा दिसपटी घरान आमी वापरता भाजी जावं नुस्तें जावं कितेंय जावं ते देवान सुरवातेक सावन शब्दा वरवीं रोचला. आता शब्दा वरवीं रोचला म्हणून ते आयज आमी आमच्या जिवितांत ताजें उणेपण ना. पूण आमकां उणेपण खंय येता? आमच्या चिंतनांनी. फाल्यां आमकां नुस्तें मेवतलें काय, फाल्यां कितें रांदूंक काय, फाल्यांचो हुस्को आमी काडटा. पूण जरी तर तूं मॅथ्यू 6:25 तर वाचशी जाल्यार देव थंय म्हणटा सुकण्यांक पासून ती ताणें शिकवण दिल्ली. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा ताणें शिकवण दिल्ली वाऱ्या वयल्या सुकण्यांचो पासून हांव पोसता. तेंका तर तो पोसता जाल्यार मनशाक रोचला लिमाडो सगळे रोचून जाल्यार त्या मनशाक तो विसर घालतलो. पूण आमचो हुस्को मनांतलो आमी ह्या हुस्क्यांसून मेकळी जावपाक जाय. आणि या उतराकूच पदवी आसा. या हुस्क्यांसून आमकां भायर काडून. कित्याक पयले सुवातेर वो हुस्को देवा कडसून येना. कोणा कडसून येता? सैतानाचो. आणि वो हुस्के खोती हे जावन आसा सैतानाचे. दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमॉनिक. जेन्ना आमी तेका बाळगून रावता आमी तेजेरूच चिंतना घडयता त्या हुस्क्या प्रमाणे आमी जियेता आमच्या जिवितान कांयच बरें जावचें ना. हांव हे खुद म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे सांगता. कित्याक जेन्ना म्हज्या जिवितान हे उतर नासले म्हाका हुस्के खोती एंजायटी खूब जाताले. कित्याक हे उतर म्हाजे कडेन नासले.
हे जिवे उतर हांव नकळो असले, हे उतराची वळख म्हाका नासली, पूण जेन्ना म्हाका एक उतर म्हज्या काळजाक लागले, त्या उतरांसून म्हाका बावार्थ येवपाक लागलो. म्हाका देवाच्या उतराची गोडसाण हांवें चाखली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. म्हाका जाय आसलें जाल्यार हांवें थंयच स्टॉप घालूंक जाता आसलें, पूण आयज हांव तुमच्या मुखार हिंगासर उबी आसा ते म्हाज्या एबिलिटीक लागून न्हू, पूण तो देवाचो एक प्लान. कित्याक जेरमाया 29:11 म्हणटा, आय अलोन नो द प्लॅन्स आय हॅव फॉर यू, plans for your welfare, not for your destruction, plans to give you a bright and better future. आणि म्हजे जिवीतभर म्हटल्यार म्हज्या वर्सां प्रमाणे जिवीतभर जायना, पूण जे उतरा पयलीं हांवें काम केलां, म्हाका खंयसरूच म्हाका खुशालकाय मेळोंक ना, म्हाका खंयसर तो संतोष हांवें अणभवंक ना, जितलो संतोष हांव ह्या देवाच्या उतरान अणभवता. कित्याक म्हाका म्हज्या प्रिंसिपला प्रमाणे म्हजें जिवीत आसलें, म्हाका दुसऱ्यांचें पडोंक ना, म्हाका पडला. आयज तर तोच एटिट्यूड घेवन हांव आयज आसली जाल्यार आयज तुमच्या मुखार हांव ह्या शुभ वर्तमानाची परगटणी करता आसली. ही देवा कारगा, कित्याक देवाचो एक प्लान आसलो म्हज्या जिविता खातीर, म्हज्या घरच्यांचो एक प्लान आसलो म्हाका टिचर करपाक, पूण देवाचो प्लान आसलो देवाच्या राजाची शिकवण दुसऱ्यांक दिवपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आणि तितून जो म्हाका संतोष मेळटा, तितून जो म्हाका खुशालकाय भोगता, ती हांवें केन्नाच अणभवंक नासली. कामाक आसोन म्हाका ही खुशालकाय हांवें केन्नाच अणभवंक ना, कित्याक म्हजें दान मन आसलें कामाचेर, म्हजें दान मन आसलें, हांव कामाक वयता फोकस म्हजेर, हांव कामाक वयता म्हणून म्हजो गरोबो जियेता, हांव पूण देवाच्या राजान हांव म्हटलेलें ना. हांव म्हटल्यार कितें? आपलेच. पूण ताका आमी कितें म्हणटा? गर्व. वी आर ऑपरेटिंग इन प्रायड, रायट? प्रेज गॉड. आमचेच तर आमी चिंता, आमच्याच प्रमाणे तर जावंक जाय, तसले जिवीत म्हजे आसले, पूण ह्या देवाचे उजवाडाचे उतर म्हज्या जिवितान येवन ज्या वाठारान हांव काळोखाचें जिवीत जियेताली, हांव म्हजेच चिंताली, म्हजेच फायदो जातालो ते चिंताली, तेतूनसून म्हाका आयज सुटका फावो जाल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आणि देवाचे उतर म्हणटा आमकां वचात आनी हे शुभ वर्तमान कोणशांनी परगट करात, कित्याक ते जे आमी काम करता तेन्ना कितले आत्मे साल्वार जाता. जे उतराची वळख ना ती वळख तांकां मेळटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. सो आमी खंय आसली? जॉन 1:3. सो तुमकां आतां आयडियर गावता, देवान उतरा उद्देशी घडून हाडला, पूण ते उतरूच सुरवातीकसून आसले, आनी तेच उतर आयज तुज्या कडेन हा, म्हाज्या कडेन हा. सो आमकां दिसता खंयच्या तरी वाठारान आमच्या जिवितान आकार ना, काळोख आसा, ह्या उतराक, जिव्या उतराक, ह्या जिवीत दिता त्या उतराक पदवी आसा उजवाडान हाडपाक. पूण ते येतेले, जातेले, घडटले जाल्यार हे उतर उजवाडाचे हांवें उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. उलयना पयले सुद्दां आयकोंक जाय, आयकोन आमकां बावार्थ येता, आनी तो बावार्थ जो येता तोच बावार्थ आमकां हे उतर कोरणेन घालूंक आदार करता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. कॅन वी गो टू साम्स 115? आता हो अधिकार आमकां दिला, आनी देव पळय आपल्या उतरांतल्यान आमकां कितें शिकोवंक सोदता. आमकां न्हय सवेस पोरा, आमकां न्हय ना, साम्स 115 वर्स 15-16. स्वर्गार आनी पृथ्वीचो रोचनार सोवेसपोर. स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो रोचनार कोण? सोर्वेस्पोर देव. पूण स्वर्ग आनी संसार ताणें रोचला तो कित्या उद्देशी रोचला? उतरा उद्देशी. फुडें वाच 16. तुमचेर आशीर्वाद घालून. स्वर्ग म्हणल्यार सोवेसपोराचो आनी पृथ्वी मनशाक ताचें देणें. स्वर्ग म्हटल्यार कोणाचो? सर्वेस्पराचो. आता 15वी वळ कितें म्हणटा? सिस्टर पोतून वाच 15. स्वर्गार आनी पृथ्वीचो रोचनार सोवेसपोर तुमचेर आशीर्वाद घालून.
स्वर्गाचो आणि पृथ्वीचो रोचणार. सो वो स्वर्ग आणि संसार जो रोचला ताजो रोचणार सर्वेस्पर बाप, आणि ते ताणे सगळे रोचून हाडला ह्या शब्दा उदेशी. आणि 16वी ओळ म्हणता, स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो, स्वर्ग म्हटल्यार कोणाचो? देवाचो. सर्वेस्पराचो. आमचो ना, आमचे कितें? प्रितूम. प्रितूम. आता ही प्रितूम देव कित्याक आमची म्हणटा? कित्याक ह्या प्रितुमाचेर देवान आमकां अधिकार दिला. देवाक रोचला तेन्नाच ताणे तो अधिकार दिला. तेका लागून आमकां स्वर्गार आमकां इंटरफियर जावंक जायना. आमकां कितें ते आमचो अधिकार आमी ह्या प्रितुमेचेर घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमचे फायनल डेस्टिनेशन म्हणटा ते स्वर्ग, निमाणो. पण स्वर्गार आमकां कितेंच करपाची गरज ना. आमी कितें करूंक जाय ते ह्या प्रितुमेचेर करूंक जाय. कशें करूंक जाय? उतर उलोवन. प्रेज गॉड. हे उतर, जिवे उतर उलोवन जंय खंय आमकां मेलले कशें दिसता, वाट आमकां आकार ना कसो दिसता, थंय आमी आकार हाडपाक जाय. कित्याक हे उतर जावन आसा पदवेचें. आणि तीच पदवी देवान जेन्ना आमकां रचल्या, आमकां ताणें ती पदवी दिल्या. आणि तो हिंगासर क्लियरली म्हणटा, स्वर्ग सर्वेस्पराचो, प्रितूम मनशाची. सो आता आमी अधिकार खंय घेवपाक जाय? प्रितुमेचेर. प्रेज गॉड. घेतला काय आमी अधिकार? घेतला? कित्याक घेवंक ना? उतर वळख नासली. आता आयज आमकां वळख मेळल्या, सो आमी अधिकार घेतले. वय की ना? वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता न्हू? कित्याक देवाचें उतर साम्स 89:34 कितें म्हणटा? आय शॅल नॉट वायोलेट माय वर्ड. देव कितें कधीच मोडचो ना. जे कितें देव उलयला उतरांतल्यान, जो शब्द उलयला तो कधीच तो मोडचो ना. जरी तर देवाचें उतर म्हणटा स्वर्ग सर्वेस्पराचो आणि प्रितूम मनशाची, जाल्यार मनशाने आता ह्यो अधिकार घेवपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा साम्स 89:34, आय विल नॉट वायोलेट माय दिल्ले उतर हांव मोडचो ना, फाटी घेवचो ना. जे कितें म्हज्या तोंडांसून गेला ते हांव मोडचो ना. सिस्टर, कॅन यू रीड दॅट इन कोंकणी? साम्स 89:34. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता देवान हो अधिकार दिला आमकां केजेर? प्रितुमेचेर. स्वर्ग ताजो. स्वर्गाची आमकां चिंता काडपाची कांयच गरज ना. सगळें तयार आसा. म्हजो करार हांव कधीच मोडचो ना. म्हजो करार म्हणल्यार आय विल नॉट ब्रेक माय कव्हनंट. म्हजो करार हांव कधीच मोडचो ना. दिल्ले उतर, कितें? दिल्ले दिल्ले उतर उतर कधीच फाटी घेवचो ना. कधीच फाटी घेवचो ना. आता दिल्ले उतर खंय आसा? पवित्र पुस्तकांत आसा. ते तो म्हणटा म्हजो करार हांव कधीच मोडचो ना. दिल्ले उतर कधीच फाटी घेवचो ना. म्हणल्यार उलयल्ले उतर तो मोडूंक जायना ताज्यान, जाल्या शिवाय रावचे ना. जे कितें तो आपले उतर उलयला तेच उतर आता आमी स्वीकारूंक जाय. तेच उतर आमी मानून घेवंक जाय आणि त्याच उतरा प्रमाणे आमी ते जिवितान आपणावंक जाय. प्रेज गॉड. जरी तो देवाचें उतर म्हणटा स्वर्ग सर्वेस्पराचो आणि प्रितूम मनशाची, जाल्यार ह्या प्रितुमेचेर आता आमी अधिकार घेवपाक जाय. देव घेतलो? देवा कडेन मागया. कितले जाणां मागता देवा कडेन? कितले जाणां म्हणटा म्हाका बरो कर? देवाचें उतर कितें म्हणटा? 1 Peter 2:24. जेजून आपल्या कुडीचेर आमची पातकां उबारून घेतली. पातकाक पाठ करूंक तेणे अशें केलें. देवाक मानता ते भाशेन म्हणल्यार त्या पातकाक लागून आदाम आनी एवेन जे उतर मोडलेले, देवाचें उतर सांबाळूंक ना, ते उतर सांबाळूंक ना जावन पातोक भितर सरले. त्या पातकाक लागून देवाक आमी मानव नासली. पण जेन्ना जेजू क्रिस्त येयलो आणि ताणे सगळी पातकां आपल्या कुडीचेर उबारून घेतली म्हणटा, रडलो तो पातकां घेवंक आमची? ना. खुशालकायेन ताणे उबारून ती घेतली.
कित्याक देवाक आमी मानवनासली. फुडें कितें म्हणटा तितून? खुर्सार ताणें आपलो पातकांचो भार आपले कुडीचेर घेतलो, पातकाक पाठ करूंक देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवोचे खातीर, देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवोचे खातीर. आमी तर देवाक मानतेली जाल्यार हो देवान उलयल्ले उतर आमी पाळूंक जाय. हे उतर जे देवाच्या तोंडांसून भायर गेला ते तो पाठी काडचो ना. आमी आता एक पावल फुडें मारूंक जाय आणि ताज्या उतरां सांगाता, ताजे उतर कितें सांगता तेच आमी कोरणेन घालूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता, वी हॅव टाइम. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता, सो आता प्रितुमेचेर अधिकार मनशाक दिला. मनशानेच घेवंक जाय. देवान घेवं येता? देवाक घेवंक जायना. मनशाचेर प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी अधिकार घेवंक जाय मोनजातीचेर. सुरवातेक आमी आमकां पवित्र आत्म्यान शिकयला सुकण्यांचेर, मोनजातीचेर, आमच्या घरान जे मोनजाती आहात तांचेर, न्हय मनशाचेर. कित्याक दर एक मनशाक देवान आपल्या रुपाचो, आपल्या सारखेचो रचला. जरी तर हांव तुजेर अधिकार घेता जाल्यार हांव देवाचेर अधिकार घेतलेल्या भाशेन. कित्याक देवान जेन्ना म्हाका आनी तुका रचला आपल्या रुपाचो आणि आपल्या सारख्याचो रचला. कित्याक ताणें सुरवातेक म्हटलं आमच्या सारख्याचो मनशाक रचुया. सो बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. सो म्हाका तुका सगळ्यांक जर ताणें तांचे भाशेन रचला जाल्यार आमी मनशाचेर अधिकार घेवंक जाता? आमी देवाच भाशेन आमकां रचल्या. वो अधिकार आता आमी घेवंक जाय आमच्या दुयेंसान. वो अधिकार आमी घेवंक जाय जेन्ना आमकां कोश त्रास येता आमच्या जिवितांत तेन्ना. कशे भाशेन? हे उतर उजवाडाचें उलोवन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कॅन वी टेक एक्झाम्पल फ्रॉम द बायबल? मॅथ्यू 21 आम्ही पोवया. मॅथ्यू 21 वर्स 19 to 22. वो अधिकार सुरवातेकसून दिला म्हणटा न्हू. जाल्यार जेजू आसलो न्हू, जेजू वयतुकूच दिला आमकां. वो पयलोच दिला. पूण जेन्ना जेजू वचपाचो टायम आयलो तेन्ना जेजून शिसांक म्हटलें हांव आतां तुमच्या मदें आसचो ना, आपूण तुमकां एक शेराती धाडून दिता. आनी तो कोण तो शेराती? पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मो धाडून दिता. आता हे आमी आता जो एक्झाम्पल आमी घेता तो आमी पळोवया. जेन्ना जेजू प्रितुमेचेर आसलो, एका मनशा भाशेन जियेलो, मनीस कसो तो रावलो. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे प्रितुमेर कोणाक अधिकार दिला? मनशाक. सो जेजू जेन्ना संवसारांत येयलो तेका मनशाच्या रुपान येवचो पडलो. तेका देव कसो येवंक जायनातलो? जातालो. पूण थंय तर तो देव कसो येयल्लो जाल्यार देव आपले उतर मोडटा. प्रेज गॉड. देव तर आपले उतर इतले हितून सांबाळता जाल्यार हे देवाचे उतर, जिवे उतर आमच्या जिवितान आमी कितले सांबाळूंक जाय. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सिस्टर रीड 21 वर्स 19 to 22. एक अंजिराचें झाड वाटेचे देगेक पडून तो ताचे सोरशी आयलो आणि पानां बगत ताचेर कांयच ताका मेळ्ळें ना. सो देवान जेजून कितें पयलें वाटेर? अंजिराचें झाड. ते अंजिराचें झाड कितून बोल्लेलें? सो ही पानां जेन्ना जेजून पयली ती पानां जेजू कडेन उलयली. कित्याक जेन्ना अंजिराच्या झाडाक पानां आसता म्हटल्यार तेका फळूय आसपाकूच जाय. फुडें वच. पूण तो सीजन आसलो काय अंजिराचो? ना. म्हटल्यार हे झाड आपल्याच स्वार्थाचे आसले. तेका फळ दिवपाचे नासले. आता जेन्ना एक झाडाक फळ येता ते आमकां झाडाक ते ओ ते मनशांक आमकां ते झाड ते फळ खायना. पूण एक झाड जेन्ना आमी रोयता तेन्ना त्या झाडाचे एक कायदो त्या झाडांसून फळ येवपाक. कित्याक सुरवातेक सावन जी फळां फुलां पासून रचल्या, फुडें उलयता तितून पासून देवान बी रचल्या ती वाडपाक आनी चडपाक. आनी ताणें सुरवातेक सावन जे कितें रचला ते आयज पासून आमी आमच्या जिवितान खाता, अणभवता, पळयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. वाच सिस्टर. आणि ताणें तांकां म्हणलें
हे फुडें केन्नाच तुका फळ जावंक न्हय. आनी तें अंजिराचें झाड तेच वेळार सुकलें. हें पळोवन शीस अजाप जालें. ताणें म्हणलें, आरे, कशें म्हूण हें अंजिराचें झाड खिणा भितर सुकून गेलें. जेजून प्रतिपाल केलो, तुमकां भावात आसत आनी कसलोच दुबाव तुमी दवरिना जाशात. अंजिराच्या झाडाक हांवें केलां तें तुमी कोत्तल्यात. इतलेंच न्हय, पूण ह्या दोंगराक पर्यान तुमी अशें म्हणशात जाल्यार उमटून वच आनी दर्यांत वचून पाडां सोड, तशेंच घडटलें. आनी प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलेंय तुमी घेतल्यात. कितें म्हणटा, सकाळी शारांत परतून येताना ताका भूक लागली. आता हिंगासर हे ओपारेन आमकां जेजूची खबर आमकां कळीत जाता. कोणाक भूक लागली? जेजूक भूक लागली. भूक लागली. एका अंजिराचे झाड वाटेचे देगेक पडोवन तो ताचे सोवे आयलो. आता ते झाड दिसती पडलाय, पानांनी बोलले, सो ते झाड तिची उलयले, रायट? म्हळ्यार तो बेश्टोच येवंक ना. पानां तर ताका नासली. पानां नासली जाल्यार तो येता आसलो ना. पानां पळोवन तो येयलो. म्हणल्यार एक ताजे खाशेल्लेपण आसा, एक कॅरेक्टर आसा. अंजिराच्या झाडाचो पान आसप, पानांनी भरप म्हणल्यार फळांनी भरप. पूण तो सीजन नासलो, तो ताजो सीजन नासलो. पूण जेजूक भूक लागली म्हणून जेन्ना ताणें ते वाटेच्या देगेर वयताना ताणें ते पळयले, ते झाड ताका दिसती पडलें आनी पानांनी भरला म्हणून तो ताज्या फुडल्यान आयलो. प्रेज गॉड. पळोवन तो ताचे सोरशी आयलो आनी पानां बगोर ताचेर कांयच ताका मेळ्ळें ना. ताका कितें मेवलें तेजेर? फकत पानां. आता पानां तर आसा जाल्यार फळ आसपाकूच जाय. पूण हे झाड कसलें आसलें? सेल्फिश. पानांनीच भरलेलें पूण ताका फळ नासलें. पानांनी तो भरला जाल्यार ताका 100% फळूय आसपाक जाय. पूण आता कोणाचेर दवरलेलें हा फळ दिवपाक? झाडाचेर. झाड तर ते पानांनी भरला आनी पानां आसा म्हणल्यार फळ आसोंकूच जाय. फळ आसोंकूच जाय आसलें म्हणून ते झाड पळोवन जेजून पावल फुडें मारलें. ताका भूक लागलेली खरी, पूण ते झाड तेणें पानांनी पळयलें म्हणून तो फुडें पावल मारलें. प्रेज गॉड. आयलो आनी पानां बगोर ताचेर कांयच ताका मेळ्ळें ना. आनी ताणें ताका म्हटलें. कोणें म्हटलें? जेजून म्हटलें, ह्या फुडें केन्नाच तुका फळ जावं न्हय. म्हणल्यार हें उतर उलयलो तें कसलें उतर उलयलो? बरेपणाचें शिराप ताणें घातलो. आतां जाता, पूण त्या एक पर्टिक्युलर झाडाक कित्याक देवान रचून दवरला न्हू बिया सयत. आता ते झाड तर तेन्नाच रचलेलें, तेन्नाच देवान रचून हाडलेलें आनी तेन्नाच जेजू तर थंय आसलो जाल्यार तेका आनी जावपाचें नासलें. आता एक आंबो हिंगर आहा म्हणून दुसऱ्या कडेन आंबो जायना? जाता. सो ह्या एका स्वातेचेर ताणें शिराप घातलेलें कित्याक ते पानांनी भरलेलें आनी ताका फळ नासलें. प्रेज गॉड. गुड क्वेश्चन ब्रदर. कित्याक हो क्वेश्चन म्हाका येयल्लो, पूण जेन्ना हांवें तेजेर विचार केलो तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाकाय शिकयलें. कित्याक आयज शिकलें हांव, जेन्ना सुरवातेक सावन देवान सगळें रचलां आनी कितें रचलां तितून ताणें बी रचल्या. बियेचे रूख ताणें रचून दवरला. सो ती बी कंटिन्यू जाता. हे एक झाड मेलें, पूण हे झाड मरपाक आनी हेजो अर्थ आमकां शिकोवपाक म्हटल्यार कितें? आमच्याय जिवितांत जे उतरां परमोणे ना ताका आमी शिराप घालूंक जाय, न्हय मनशाक. प्रेज गॉड. कितले फावटी रागान आमी मनशाक शिराप घातलेलो आसा? जायते फावटी न्हू. पूण हिंगो देव आमकां मनशाक शिराप घालूंक शिकयता? जेजू आमकां मनशाक शिराप घालूंक शिकयता? ना. हिंगासर जेजू आमकां अंजिराच्या झाडाचो उदाहरण दिवन आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती आसा जाल्यार त्या परिस्थितीक आमी शिराप घालूंक जाय. न्हय मनशाक, न्हय म्हाज्या फॅमिलीच्या वांगड्यांक, पूण कितले फावटी आमी शिरापल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ताका मेळ्ळें ना आनी ताणें ताका म्हटलें, ह्या फुडें केदीच तुका फळ जावं न्हय. आनी तें अंजिराचें झाड
त्याच वेळार सुकले. कितें आमी पळयता हिंगासर जेजू उलयलो, शिराप घातलो आणि त्याच वेळार अंजिराचे झाड सुकले. सुकले म्हणटा. प्रेज गॉड. सुकले. हे पळोवन शीस अजाप जाले. ताणे म्हटले, अरे कशें म्हूण हे अंजिराचे झाड खिणा भितर सुकोन गेले. म्हळ्यार विदिन नो टाइम, द मोमेंट ही स्पोक द वर्ड, जीसस कर्स दॅट फिग ट्री, कितें जालें? ते सुकोन येयले. प्रेज गॉड. ते सुकोत येयले. जायते फावटी जेन्ना आमी एक कितें दुयेंस आमच्या जिवितान येयला तेन्ना आमी उलयता न्हू, जे भाशेन जेजून अंजिराच्या झाडाक शिराप घातला त्याच अधिकारान हांव तुका मुळांसून शिराप घालता. दुयेंसा कडेन आमी उलयना, आमी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो ह्या झाडाचे उदाहरण दिवन जेजू आमकां शिकयता, जे कितें उतरां प्रमाणे ना आमच्या जिवितान, जे कितें उतरां प्रमाणे ना तितूनसून जर आमी भायर सरतली जाल्यार त्या दुयेंसाक, ते कितें आमच्या जिवितान येयला तेका आमी शिरापूंक जाय मनानसून. कोणा भाशेन जेजून आमकां आपले शिकवणेन हिंगासर आमकां तयारेन दवरल्या, पूण आमी तो अधिकार आमी उजार करता काय? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि त्या अंजिराचे झाड त्याच वेळार सुकले. हे पळोवन शीस अजाप जाले. ताणे म्हटले, अरे कशें म्हूण हे अंजिराचे झाड खिणा भितर सुकून गेले. आता कितें म्हणटा? कशें म्हूण हे अंजिराचे झाड खिणा भितर सुकोन गेले. कित्याक गेले ते सुकोन? कित्याक तो उतर उलयलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सुकोन गेले. जेजून परतिपाल केलो, तुमकां बावार्थ आसत आनी कसलोच दुबाव तुमी दवरिना जाशात. अंजिराच्या झाडाक हांवें केला ते तुमी करतल्यात. हिंगासर आमकां जेजू कितें तरी मेसेज दिवंक सोदता. कितें म्हणटा? तुमकां बावार्थ आसत. पयले सद्या कितें आसोंक जाय? बावार्थ. तो बावार्थ आमकां कोणा उद्देशी येता? उतरा उद्देशी, देवाच्या उतरा उद्देशी. देवाचे उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां वो बावार्थ येता. सो तुमकां बावार्थ आसत आनी कसलोच दुबाव. आमकां जायते फावटी बावार्थ आसा आनी दुबावूय आसा न्हू, पूण हिंगो जेजू आमकां सांगता तुमकां बावार्थ आसत आनी कसलोच दुबाव तुमी दवरिना जाशात. आता आमी तर हे पदवी, ह्यो अधिकार आमी उजार करूंक सोदता, पूण आमच्या मनान कितें जाता? दुबाव येता. दुबाव तर धरता जाल्यार वा अधिकारान आमी उतर उलयल्लें घडोवन येतलें ना. तेच जेजू आमकां हिंगा शिकयता. तो म्हणटा तुमकां बावार्थ आसत आनी कसलोच दुबाव तुमी दवरिना जाशात. अंजिराच्या झाडाक हांवें केला ते तुमी करतल्यात. हांवें केला ते तुमी करतल्यात म्हणटा. म्हळ्यार जेजून जे कितें केला तोच अधिकार, तीच पदवी देवान आतां आमकां दिल्या पुता उद्देशी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. इतलेंच न्हय, पूण ह्या दोंगराक पर्यंत तुमी अशें म्हणशात जाल्यार उठ, वच आनी दर्यांत वचून पड, तशेंच घडटलें. कितें म्हणटा? इतलेंच न्हय म्हणटा, हितून काबार जायना म्हणटा, पूण ह्या दोंगराक पर्यंत तुमी अशें म्हणशात जाल्यार. ह्या दोंगराक तुमी अशें म्हणशात जाल्यार. दोंगर खंयचो? काळजाचो. आमचे प्रॉब्लेम, आमचे त्रास, आमच्या जिवितान जे कितें येयला, एक वादळ मोळान आमी जियेता, ते आमी एक दोंगर घेवन आमी खंय खंय वता तो दोंगर आमचे बरें वता. त्या दोंगराक पासून आमी तर उलयली जाल्यार तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. सो जेजू म्हणटा ह्या अंजिराच्या झाडाक जशें हांवें केला ते तुमी करतल्यात. इतलेंच न्हय, पूण ह्या दोंगराक पर्यंत. न्हूच फकत पिडे कडेन उलय, न्हूच फकत त्या झाडा कडेन उलय. इवन जेन्ना फळ झाडाक येयना आमकां त्या अधिकारान देवान बोलला त्या झाडा कडेन उलोवपाक. प्रेज गॉड. कित्याक जेन्ना म्हाका ही सजमणी येयली न्हू की ह्यो अधिकार पासून आमकां दिला. आमगेर एक माड आसा, त्या माडाक वर्सां आनी म्हज्या घोवाक वर्सां सेम, पूण हांव काजार जाल्ल्याक हांवें ताका केन्नाच ताजे नाल पळोवंक ना. पूण जेन्ना म्हाका ही सजमणी येयली न्हू हांव त्या माडा कडेन उलोवंक लागली. आनी आतां
4 वर्सां जाली तेका 1-2 नाल्ल जातात. हे आतां कशें घडले? उलोवन घडले. जायते फावटी झाडां आमी लायता ती जायना, तेंचे कडेन आमी उलोवपाक जाय, तेंचो आमी मोगान आमी तेंचे कडेन उलोवपाक जाय, तेंची आमी सेवा करपाक जाय, तेंकां आमी बरें तांचे मन बी सारपाक जाय, तेन्नाच ती बरी जातात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता तुमकां? हालेलुया. तुमकां बावार्थ आसत आनी कसलोच दुबाव तुमी दवरिना जाशात. सो पयले सद्यार आमकां बावार्थ आसपाक जाय आनी दुबाव आसोंक जायना. दुबाव म्हणना ती कसलोच दुबाव आज तुमी दवरिना जाशात. म्हणजे इल्लो दुबाव बरो, कसलोच म्हणटा म्हळ्यार दुबाव आसोंकूच जायना. फकत बावार्थ धरूंक जाय आनी कसलोच दुबाव आमकां आसोंक जायना. दवरिना जाशात. अंजिराच्या झाडाक हांवें केला ते तुमी करतल्यात. इतलेंच न्हय पूण ह्या दोंगराक पर्यंत तुमी अशें म्हणशात जाल्यार उठ, वच आनी दर्यांत वचून पड, तशेंच घडटलें. आनी प्रार्थना करतना बावार्थान तुमी मागशात तितलें तुमी घेतल्यात. सो बावार्थान आमी मागता पूण आमी कित्याक घेयना? कित्याक आमी दुबाव दवरतात. सो जेजू आमकां हिंगासर कोळीत कोत्ता, न्हयच फकत अंजिराच्या झाडाक हांवें उलोवन केला तेच तुमी करतल्यात म्हणून ना, तेज्या वोन व्हडते. म्हळ्यार इवन जे दोंगर आमच्या जिवितान आसा, एक एक वाठारान आमचे दोंगर आसा, एक खडप आसा, ते तर आमच्या जिवितांतले वयतले जाल्यार आमी ताजे कडेन उलोवपाक जाय. पूण आमी खंय चुकल्या? आमी त्या दोंगरा कडेन उलोवचे भाशीक, त्या खडपा कडेन उलोवचे भाशीक आमी त्या दोंगराचे जे कितें म्हाज्या जिवितान दोंगर येयला तेज्या बद्दल आमी दुसऱ्या कडेन उलयता आनी आमी तेका वाडयता. एक सांसवा येद्दे तर प्रॉब्लेम आमच्या जिवितान येयल्ले जाल्यार ते उलोवन उलोवन आतां व्हडले खडप जाला. पूण ते खडप तर आमच्या जिवितांतले मेळ जातले, इरगोन वयतले जाल्यार ह्या देवाचे उतर आमी उलोवची गरज. देवाचे हाजीरपण येता जेन्ना आमी देवाच्या आसनेन आसता तेन्ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी प्रार्थना करतना बावार्थान तुमी मागशात तितलेय तुमी घेतल्यात. सो इम्पॉर्टंट कितें? बावार्थ. आनी वो बावार्थ तर आमच्या जिवितान वाडटलो चडटलो जाल्यार हे देवाचे उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां बावार्थ येता. आनी येयल्लो बावार्थ तोच बावार्थ आतां आमकां आदार कोत्ता ह्या उतराक वेंग मारून रावपाक, ह्या उतराक सत म्हणून स्विकारपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जेजू आमकां ह्या हितूनसून आमकां शिकयता. आमच्या जिवितान कसलेय दुयेंस दोतोरान जो रिपोर्ट दिला ताचेर पासून आमकां अधिकार आसा उलोवपाक पदवेन. हांव म्हणना दोतोरा कडेन वसोंक फावना, दोतोराशी वसोंक जाय पूण आमी उलोवपाक जाय. कित्याक ही पदवी, ह्यो अधिकार देवान सुरवातेक सावन आमकां दिला. न्हय आमचे जिवीत बरें ना जावपाक पूण बरेपणान भरपाक. जे मेरेन हांव हे उतर स्विकारिना, हे शब्द सुरवातेक आसलो, सगळे रोजच्या आदी हो शब्द आसलो आनी ह्याच शब्दान आतां आमचे प्रश्न तर सुटावे जाता जाल्यार होच जिवो शब्द आमी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो हितून आमी कितें शिकता? जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातले कित्याक त्या झाडाचो कांयच फायदो नासलो, तेका फळ नासले. प्रेज गॉड. ते पानांनी भरलेले पूण ते जेन्ना तो उतर तेका शिरापलो ते कितें सुकोंक लागले. प्रेज गॉड. आनी जेजू आमकां हिंगासर कोळीत कोत्ता, जोरी तर आमकां बावार्थ आसा जाल्यार आमकां दुबाव आसोंक जायना कसलोच. बावार्थान तर आमी उलयता, आमी सत मानता, हे जेजून केला ते हांवूय करूंक शकता, तो अधिकार तर हांव चलोवंक सोदता जाल्यार बावार्थान सत मानून आमी अधिकार घेवपाक जाय. आमी तर भिरांतेन घेता जाल्यार हे जेजू कडेन घडला ते आमचे कडेन घडटले ना. सो आमी बावार्थान काळजेदारपणान वो अधिकार आमी घेवपाक जाय. वो अधिकार दिल्लो आसा पूण जे मेरेन आमी घेयना आमच्या जिवितान बरेपण जायना. प्रेज गॉड. नाल्यार आमी सगळे आमच्या जिवितान प्रश्न येतले, कितें येतले तेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर पातयेतली. आमी ह्या उतराचेर पातयेवपाक जाय.
कित्याक वो शब्द सुरवातेक सावन असलो, देवा सोवे असलो आणि शब्दूच देव असलो, आणि वोच शब्द आयज तुका आणि म्हाका देवान दिला. पूण आमी ह्या शब्दाक टाइम काडपाक जाय. ह्यो शब्द कितें सांगता तेच आमी आमच्या जिवितान आमी आपणावंक जाय. आणि जेजून केला तेज्याकीन वडत्यो वचोरया आणि विस्मिता आमी आमच्या जिवितान पडले तेलीन, जेन्ना आमी वो अधिकारान आमी वो अधिकार वापरता. देवाची पदवी जी देवान आमकां दिला, पावर, आमकां अधिकार आनी पदवी दिला न्हू. आता पदवी दिल्या आणि अधिकारूय दिल्या, पूण ती आमी चलयना जाल्यार, ह्यो अधिकार तर आमी चलयना जाल्यार पदवी आमी पळयतलीं. सो पदवी तर आमकां पळोवपाक जाय जाल्यार वो अधिकार घेवप भोव गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आणि प्रार्थना करतना भावार्थान तुम्ही मागशात तितले तुम्ही घेतल्यात. सो आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमच्या जिवितान सगळे जाल्ले जाय जाल्यार ह्या भावार्थाची आमकां गरज. ह्या भावार्थाचेच उतर आमी दिसा दिसपटी उलोवपाची आमकां गरज. जे भाशेन देव उलयलो सुरवातेक सावन ताणें स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलो, आनी तो रचीत रावलो रचना. तेका सगळेंच बरें 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 दिसोंक लागले. जेन्ना आमी एक पावल हे अधिकार पदवेचे उलयता तेन्ना आमच्याय जिवितान कार्य जातले आनी आमकांय बरें दिसतलें आनी आमी उलयच रावतली देवान जशें केलां पळय तशेंच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. प्रेज गॉड. कोणाक कितें क्वेश्चन आसा? सो हिंगर आमी स्टॉप करया. टाइम जालो न्हू. टाइम जालो न्हू. प्रेज गॉड. सो आमी दुसरे फावटी मेवता तेन्ना आमी हेजेरूच कंटिन्यू करूया, कित्याक अजूनय जावंक ना. आनीक एक्झाम्पल घेवंक जाता असले, पूण टाइम जाला. जेजूक आर्गां जे पवित्र आत्म्यान आमकां ही शिकवण आमकां दिल्या, आता आमचेर दवरलेले आसा. आमी अधिकारान जियेता. ही देवान जे आमकां पदवी दिल्या ती अधिकारान आमी ती पदवी कार्य करता ती आमच्या जिवितान आमी पळयतली जाल्यार ह्यो अधिकार वापरप गरजेचें. जे भाशेन जेजून ह्या अंजिराच्या झाडाक उलयलो, पदवेन उलयलो आणि ताका शिराप घातले, तेच भाशेन येद्या वखदार तर कोण हिंगासर आसा, दुयेसान आसा, पिडेन आसा, त्रासान आहा, कश्टान आसा, ताका आमकां देवान अधिकार दिला त्या दुयेसाक, त्या पिडेक ते शिराप घालपाक जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान येद्या वखदार शिराप घालून देवान आमकां अधिकार दिला. मनानसून ते मरो, कसलेय दुयेंस जावं म्हाका खबर ना, कसलीय पिडा जावं, जर संवसारांसून आमकां रिपोर्ट येयला कितें बरें पडना, पूण येद्या वखदार देव तुमचें काळीज पळयता. देवाचें उतर म्हणटा की हांव तुका केदीच सोडचो ना म्हणून सांडचो ना. संवसार रोजच्या आदी हांवें तुका विचून काडला. जरी तर सगळे रोजच्या आदी देवान म्हाका आनी तुका विचून काडला, आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदी म्हाका आनी तुका विचून काडला, जाल्यार तो देव म्हाका केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच सांडचो ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो या आयच्या दिसाक तुम्ही हिंगासर तुमचे बारादीक वजे घेवन आयिल्ल्यात. हांव सत मानता की देवान ते वजे तुमचे सगळे हिंगासरूच दवरून वचोंक तुमकां सांगला. आमी तुका आर्गां दिता बापा तुज्या बरेपणा खातीर, कित्याक तुझे उतर हे सुरवातेक सावन असले, वो शब्द सुरवातेक सावन असलो आनी वो शब्द देवा सोवे असलो आनी देवूच शब्द असलो. आणि वोच शब्द आयज बाबा तुवें आमकां अधिकार उजार करूंक, अधिकारान उलोवंक आमकां तुवें वो शब्द दिलेलो आसा. आमी तुका आर्गां दिता बाबा, आमी तुका वाखाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर. सगळे जे आमच्या जिवितान आमी हिंगर येवच्या आदी सगळे आमकां दिसताले आनी आमच्या जिवितान कितेंच बरवासो ना, पूण आयज जे उतर आमी आयकलां, हे अधिकार घेवन देवाची पदवी कशी चलता ते आमी आयज अणभवले बापा. आणि आयज आमी तयार आसा ह्या अधिकारान जिवपाक, वो अधिकार घेवपाक, कित्याक ही पृथ्वी देवान मनशाक दिल्या, स्वर्ग देवाचो. आमी जेन्ना आमचो टाइम येतलो तेन्ना स्वर्गार सगळीं वयतली, पूण तो टाइम अजून येवंक ना. जे मेरेन आमी ह्या पृथ्वीचेर आसा, वो ह्या पृथ्वीचेर अधिकार घेवपाक देवान मनशाच्या भुरग्यांक दिला. तेका लागून जेजू एक मनीस कसो येयलो, एक लिव्हिंग एक्झाम्पल कसो तो शिसा बारी जियेलो, तरी पूण शिसांक आगोड जाले. तेच भाशेन आमकांय जायती पावटी बापा आमकां आगोड जाता. ह्या उतर स्विकारूंक, हे उतर मानून घेवंक आमी चुकल्या बापा.
येद्या वक्तार बापा तुझो शब्द जो सुरवातेक सावन असलो देवा सोवे असलो आणि शब्दच देव असलो तो शब्द आयज आम्ही रित्या हाताने वचना पण वो शब्दच घेऊन आम्ही आमच्या जिवितान आयज आम्ही हिंगासून आम्ही भायर सत्ता बापा आम्ही तुका आर्गां दिता आम्ही तुका वाकाणटा कित्याक ह्या शब्दाक पदवी आसा जे कितें आमच्या जिवितान आकार ना जे कितें आमकां दुयेंस पिडा येयल्या हे शब्द उलोवन ह्या परिस्थितींतली आमकां भायर काडपाक फकत ह्याच शब्दाक अधिकार आसा आनी पदवी आसा बापा आम्ही तुका आर्गां दिता आम्ही तुका वाकाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर सगळ्या देण्या खातीर या उतरा खातीर या शब्दा खातीर बापा कितले म्हणून आम्ही उलोवंक जाय हे शब्द पूण आम्ही चुकल्या बापा आम्ही हे शब्द उलोवंक ना जावन संवसाराचे शब्द उलोवन आम्ही संवसाराचे जे भाशेन संवसार चलता तीच करणी आम्ही आमच्या जिवितान चलयल्या बापा आम्ही चुकल्या Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Praise God. येद्या वक्तार देव तुमच्याकडे जोड एकल्याकडे उलयता आणि तुमका तो आपलो हात लायता या शब्दा वरवीं म्हणून हांव सोत मानता Hallelujah. सगळी हिंगासरली जी वयता ती रित्या हातींनी वचना पूण दामून भरून चेपोन देव तुमकां आयज धाडटा कित्याक या शब्दा वरवीं तो देवान सगळें रचून हाडला आणि ते जे कितें रचला तेजे उद्देशी आयज आमी जियेता जाल्यार ह्योच शब्द जे आमकां आकार ना कसो दिसला आमच्या जिवितान कांय बरेपण ना कशें दिसला ह्या शब्दाक पदवी आसा अधिकार आसा आमी ह्या अधिकारान ही पदवी आमच्या जिवितान आमी घेवपाक जाय आर्गां तुका बापा वखाणी तुका बापा हे शिकवणे खातीर आनी ह्या उतरा खातीर बापा हे उतर जावन आसा जिवे बापा कोई मेलेले कशें दिसताले आमकां वाठार तुवें आयज आमकां त्या सुवातेर हे जिवे उतर वचोन तुवें जिवीत आमकां दिलाय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता बापा आमी तुका वाकाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर आमी तुका वाकाणटा बापा सगळ्या म्हज्या भावा भयणां खातीर जी कोण हिंगासर येयल्या ती आयज सगळे तुझे दायज घेवन हिंगासून ती भायर सरता बापा ह्यो शब्द घेवन ती भायर सरता बापा आमी तुका आर्गां दिता आमी तुका वाकाणटा या शब्दान आमकां जीव बावार्थ येता तोच बावार्थ आमकां ह्यो शब्द आमच्या जिवितान आपणावंक आमकां वेव्हारान घालूंक आमकां स्विकारूंक होच बावार्थ आमकां आदार करता बापा आमी तुका आर्गां दिता सगळ्या बरेपणा खातीर सगळ्या देण्या खातीर सगळ्या म्हज्या भावा भयणां खातीर देव जावन आसा मोग आणि देवान जेन्ना आमकां रोचल्या मोगाचीच रोचल्या मोगा खातीरूच रोचल्या न्हय मनशांचेर अधिकार घेवंक पण मनजातीचेर देवाच्या रोचणेचेर अधिकार घेवपाक आमी चुकल्या बापा जायते फावटी बायलेन गोवाचेर घेतला गोवान बायलेचेर घेतल्या भुरग्यांनी आवय बापायचेर घेतल्या आणि आमी खूब निराशी जाल्या बापा पूण येद्या वक्तार देव तुमकां निराशीपणान दवरिना देव तुमकां ताचे सत उगडापे करता आमी तुका आर्गां दिता बापा आमी तुका वाखाणटा एक आवय आनी दुयेचे रिलेशनशीप जायते फावटी बिगडटा पूण ह्यो शब्द आयज त्या सोयरीगोतीन आयज आपलो उजवाड हाडला म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता बापा भुरग्यांच्या आवय बापायच्या संबंधान घोव बायलांच्या संबंधान आमचे जिवीत आमकां जायते फावटी आगोड कशें जाला बापा पूण आतां आमकां एक आन्सर गावला आमच्या प्रश्नाचं एक उत्तर आमकां गावला की होच शब्द जो सुरवातेक सावन आसलो देवा सोवे आसलो तोच शब्द देव आसलो आमी तुका आर्गां दिता आमी तुका वाखाणटा ह्या शब्दा खातीर आनी ह्या शब्दा प्रमाणे जर आयज आमी तयार आसा आमच्या जिवितान आकार हाडपाक जाल्यार तो आकार येनासतना कधीच रावचो ना आमी तुका आर्गां दिता बापा वाखाणटा या स्वातेच्या दोनया खातीर बापा हांव तुका आर्गां दिता हे सिस्टरी खातीर हे ब्रदरा खातीर कितली ती आपल्या जिवितान सारखी बिझी असता पण हे तुझे उतर परगटूंक बापा व प्लॅटफॉर्म तांच्यांनी उगडापो केला हिंगासर आनीक लोक येवन ही स्वात आमकां फुडें फुडें पावची ना बापा तुवें ताजोय आमकां ऑलरेडी तुवें आमकां सगळें तें तयार दवरला म्हणून आमी तुका आर्गां दिता बापा आमी तुका वाखाणटा सगळ्या बरेपणा खातीर या जिव्या शब्दा खातीर कित्याक हिंगासरूय तर आमी पळयतली जे भाशेन आमकां कितें पळोवंक जाय ते जाल्यार हे शब्द उलोवपाची गरज आसा बापा या वाड्यांतले लोक या गांवांतले लोक हिंगासर येवन ह्यो शब्द घेवन हिंगासून खाली हातीन वयची ना पूण हो जीव शब्द घेवन तुज्या कडसून ती वयतली बापा
आम्ही तुका आर्गां दिता, आम्ही तुका वाकाणटाव, कित्याक तुज्या कडेन जायना तसले कांयच ना बापा. फकत हे शब्द आम्ही उलोवपाक जाय आणि हे शब्द सगळे आमच्या जिवितान घडून हाडटा. हे शब्द आमच्या जिवितान सगळे कार्य करता. होच शब्द जंय खंय जिवीत ना थंय जिवीत हाडटा बापा. आम्ही तुका आर्गां दिता, आम्ही तुका वाकाणटाव. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हे मागणे हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी करता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. थँक यू जीसस.